श्री गणेशाय नमः. आता परमपूजनीय गुरुवर्याक व्यासपीठाक आपोंगे नेवच खातीरी मठाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 10 जन गेल्लेले आसाची. अनेक अर्ध मिनिट ते 1 मिनिट भितर परमपूजनीय गुरुवर्याल आगमन जाता. गुरुवर्यान येव भितर एक पंत उठान राबून जयकार घालचे. तशीची आमगेले आयचे धर्मसभा प्रारंभ जाता. दही कोरनू सभा कार्यक्रम जाताना कोणीची तांगे भितर उल्लोन कोरंगेना नशीची सायलेंट रितीरी म्हळ्यार लाईव्ह रेकॉर्ड जाता आसा. हांगा जावचे कार्यक्रम ऑल ओवर टेलिकास्ट जावचे वचून आमगेल भटकळ गांवच्या शिस्त कसने डिसिप्लीन कसने कशी सायलेन्सी मेंटेन करताची म्हणून भायरी ऑब्जर्व करताची. तशें जावन हे लाईव्ह रेकॉर्ड जावचे कार्यक्रम उरच्या वचून दही कोरन कोणीची उलयना नशी मदे मदे भोवना नशीची शिस्त पालन करका म्हणून हांव तुमगे लेगी विनम्र विनंती करता. धन्यवाद. श्री संस्थान गोकर्ण प्रदगाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूजनीय श्री श्री विद्याधीश तीर्थस्वामी गुरु महाराज की. राजतनया जय विद्याधीश यतिवरा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीश यतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय मध्वयति कुलशेखरा मंदारा जय गौड़ सारस्वत मंदारा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीश यतिवरा.
तनया जय विद्याधीश यतिवरा शमदमदया गुणपू श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की श्रीमत् सकल सुरनिकर मुकुटमणि रंजित दिव्य श्री रामदेव वीर विठ्ठल चरण कमल संततानुराधक श्री संस्थान गोकर्ण प्रतकाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद्द्वारकानाथ तीर्थ श्रीपाद वडेर करकमल संजात श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर वरकुमारक श्रीमद्विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की गोकर्ण मठ संस्थान की विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की गोकर्ण मठाधीश की प्रथम जावनु कुलदेवालय इष्टदेवालय उडगास काणु श्री रुक्मिणी सहित सत्यभामा गोपाल कृष्ण देवाक संस्थानाच देव श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार कोर्नु व्यासपीठार विराजमान जलतसले परम पूजनीय गुरुवर्य श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी चरणाक नमस्कार कोर्नु तांगेले आशीर्वादू आणि अनुमती मागून आयचे धार्मिक सभा कार्यक्रम प्रारंभ करता आईचे धर्मसभेक व्यासपीठार विराजमान जावचे बदल गोंयचे मडगांवच्यान आज आमगे सांगात आसाची जर्नलिस्ट रिटायर्ड टीचर आनी नामांकित व्यक्तित्व समाजसेवक जावन आशिल्ले तसले गुरुभक्त श्री अनिल बापय तांणी स्टेजार येवका म्हूण हांव विनंती करता। तशीची आमगेल समाजाचे 10 जन अध्यक्ष नागेश मामाना स्टेजार येवका उपाध्यक्ष जाले तसले नरेंद्र नायक तशीची आमगेले गांवचे मोगाचो प्रदीप अण्णा तांणी बी स्टेजार येवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता। निर्मल भावनेन पवित्र आणि निष्कळंक मनानं भक्ती भावान केलेलो वेदघोषू कार्यक्रम निर्विघ्न आणि यशस्वी जावच्याक कारण जतखंय तेन विना तृणमपि न चलती म्हूण सांगल्या। देवालय आणि गुरुले आशीर्वाद ना नशीची एक तणापाकली बी हाल ना तश जावन हे धर्मसभा चंदरी बरे रितीरी संपन्न जावो अशी म्हणून देवचरणी गुरुचरणी मागणी करीत सनातन धर्माचे आध्यात्माचे आणि मंगल परंपरेचे एक शिस्त जावन आशिल्ले तसले वेदघोष आतां सभेर म्हणच्याक ताजे पठण करच्याक वैदिकोत्तमान येवका म्हणून हांव आश करता। वेदमूर्ती किशोर भटमाम आनी तांगेले संघटिकांनी येवन हे वेदघोष चलोवन दिवका। हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवैः तञ्यदायुः
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षन्द्योर्नो देव्यभयन्नोऽस्तु शिवादिश प्रदिश उद्दिशो आपो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्तिः 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 ॐ वेदिकेरी आयच्यो हो धर्मसभा यशस्वी जावचे खातीर वेद मंत्राचो पठण कोरनु देवत्व आव्हान कोरनु वातावरणांतू परम पावित्र्यता हाडून दिल तसले वैदिक वृंदाक अभिवंदन करतची आईचे हे कार्यक्रमाक व्यासपीठार विराजमान जाल तसल परमपूज्यनीय गुरुवर्याक तशीची उपस्थित अतिथीवरेण्यांक स्वागत करचे खातीर आमगेले 10 जनाचे समितीचे उपाध्यक्ष जावन आशिल्ले तसले नरेंद्र नायक आतां पोडियमा येता आसा. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. प्रथम जावन कोलदेवाल स्मरण करते स्थानीय देव रुक्मिणी सत्यमामा सहित गोपाळकृष्ण नमस्कार करून आमगेले संस्थानाचे आराध्य देव रामदेव विरोटाला नमस्कार करून सकल आमगे संस्थानाचे वृंदावनस्थ गुरुवर्या नमस्कार करून हांगा व्यासपीठारी विराजमान जावन आसले आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वामी नमस्कार करून स्वामीला एक दोन उतरवच्या स्वामीला अनुमती मागता. तुमकां सर्वांगूत आसा आमगेले मूल मठ परतळी भितर 550 वर्साचे कार्यक्रम जालो सार्थ 75 वर्साचे तुमी पुरा भाग घेतले आमी परत भाग घेवन भारी चंदीतीन तो कार्यक्रम जालो. तशीच आमगेले शाखा मठ प्रथम शाखा मठ बडकचो वडेर मठ हांगाचे बी 550 वर्स जाले आनी ज्येष्ठ अधिक मास अत्यंत बरो पर्व कालो त्या संदर्भारी आमकां एक पुरामनांत आशिल्लें की ते एक हाजे टायमार आमगेले गुरुवर आले मोक्काम भटकळ आमगेले स्व मठांत जावका म्हण आमकां एक अभिलाश आशिल्ली. ताजे प्रकार आमी स्वाम्या लागीं विनंती केली. कारगल मठांत तांगेले कारगल हाजे भितर कॅम्प आशिल्लें तशी परतगाळीतून आमी वचून विनंती केली. स्वाम्यान आमकां होड मान करून आमकां एक बारसो कॅम्प अनुग्रह केलें. तशी स्वाम्याल आतां उपस्थितीन हांगा 2-3 कार्यक्रम ऑलरेडी जाल्ले आसाची कुंकुमार्चने लक्ष कुंकुमार्चने तशीच भागवत सप्ताह जालें आमगे तुळशी अर्चनेची फाल्यां कार्यक्रम आसा आनी लक्ष प्रदक्षिणाचे तो बी कार्यक्रम जालो. स्वाम्याल एक आशिर्वादान स्वाम्याल एक मार्गदर्शनान हे उट्टू कार्यक्रम चंद्रीन जाले आनीक आमी एक विनंती करून स्वाम्यान आमकां कॅम्प दिले स्वाम्याक सगळे आमगे समाजा तर्फेन आनी वैदिक वृंदाच्या वतीन हार्दिक जावन हे सभा कार्यक्रमाक हार्दिक जावन स्वागत करता सुस्वागत करता. तशेंच आयच्या कार्यक्रमाक आमी सोयर जावन आमी गोंयचे मडगांवचे आमगेले अनिल पैमा तांकां आमी विनंती केली तुमगेले उपस्थित उरका म्हणून तांगेले रिक्वेस्ट केलें. तांणी आयिल्ले आसाची तांणी एक बरे वाग्मी आनी पत्रकर्ता समाज सेवक विशेष म्हळ्यार परतगाळी भितर जावचे खंयचेय व्हड कार्यक्रमाक तांणी MC म्हळ्यार निरुपक जावन काम करताची वाग चातुर्य आसा तांगे लागीं वाग्मी आवडली तांणी जे मॅक्झिमम तांणी जावन निरूपण करताची. तशी परंपरा आमगेले परतगाळी मठाची परंपरा इतिहासा बद्दल तांकां मस्त नॉलेज आसा. ताजे बद्दल तांणी खरें सांगलें एक 2 तास तांणी उलयत तांगे लागीं बंडवाळ आसा इतलें तांणी एक विद्वत्त तांगेलें आसा. तांणी आज आमगेले मध्य हांगा आयिल्ले आसाची तांकां बी हांव हार्दिक जावन स्वागत करता. तशेंच आनी एक आमगेले सोयरो प्रदीप पै तागेले बद्दल हांव सांगता म्हण आमगेले गांवचो आमगेले प्रतीचो मोगाचो आत्मीय तो बी आज आमगेले कार्यक्रम आयिल्लो आसा. हें स्वामीन आम कॅम्प आमगे रायस पत्र आयिल्ले तशेंच ताका विशय कळ्ळो तो भटकळ गांवांत ना जालें तेगेची खंय भायर कशें निरंतर आमगे संपर्क भितर उरता गेलो तो
कसं डेव्हलपमेंटचं कसं करता असायची कसं कार्यक्रम घाण घेतलें पिन टू पिन एन्क्वायर करून हे कार्यक्रम चंद्रीत येवका स्वाम्यान खुशीन आमकां आशिर्वाद करता तशी कसल्यांची लोप दोश देनाशींची कसल्यांची चूक जायनाशी चंद कोणकार म्हळ्यार आमी प्रत्येक टायम मिटींग करता ताल्ले उलयत तागेलें कांय सजेशन उरतलें ना तुमकां एडवायस करतलो आमगेले ताण मस्तेक मुत्रोजेर कोरून हे कार्यक्रम चंद्र ताण प्रयत्न केलो आसा ताका बी आज हांव हार्दिक जावन स्वागत करता तशेंच आमगेले मठा अध्यक्ष नागेश माव सांगता जाल्यार म्हाका कशें तागलें काणकोण कोणना मस्त भावक मनुष्य आनीक मस्त कळकळे ताका एक म्हळ्यार स्वामी येता तशेंची कार्यक्रम करता चंद जावका खंय खंय चुकता ना म्हळ्यार एकदम ताका मस्त कळकळी एक भिवकूर म्हण न्ही ताका एक कसं चूक जावचें ना म्हळें एक बी मिटींग चुकून अशी अटेंड करता येयलो तो आमी इतले प्रत्येक आयतार मिटींग करता मद मिटींग आपीत आसले एक ताका असौख्य आसलें तेची तो येवन बसता येयलो ना रे चंद्रेश जावकार रे कोणाक दिली जबाबदार पळोवंक रे कोणाक कसं जबाबदारी दिले कशें करता अशी फॉलोअप करता आसावे ताका कसं दिलें हाका कसं दिलें फूड कमिटी कोण हें प्रत्येक विशयान तूं सूक्ष्म जावन तो एन्क्वायर करून तो करता येयलो वयो मान येता ताका मस्त धांव खेळ जान येयली तेजी कळकळ मस्त आशिल्लो मनीस तो तसो तो आज आमगे सांगात हांगा आसा ताका बी हांव हार्दिक स्वागत करता तशेंच परगांवच्यान बी थोडा येयले आसाची आमगेले समाज बांधव तांकां बी हांव स्वागत करता पत्रकृत मित्र आयल्याची तांकां बी हांव स्वागत करता आसा आनीक सांगता म्हणटा तुमकां सगळ्यां लक्ष येवचो बरो 2021 ಆಗಸ್ಟ್ 1 ನಾಗಪಂಚಮಿ ದಿವಸ आमकां एक भारी एक कष्टदायक दिवस आशिल्लो ते दिवस मेगा स्पॉट जावन व्हर पावस येवन मस्त लोकल आंगडींतू घरांतू उदक वचून मस्त त्रास जालो भंय भिजले लोक हे म्हळ्यार आमी म्हाका केन्ना पळयलें नाशिल्लें तसो एक संदर्भ आमी भटकल गांवचे आयलो ಒಟ್ಟು ಭಯ ಬಿಜಲೆ ಜರ त्या टायमार आमकां स्वाम्यान एसल सहाय क्रमारी उज्जवतांनी दावता कळचे ना पळय त्या नमुन्यान तांणी आमकां हें करून दिलें सहाय केलो प्रत्येक विशयान कळकळ तांणी जागृतीन आमकां हेल्प केलें आसा आमकां मस्त मदत केलें आमकां धैर्य दिलें आतां आतां हांव कसल्याय विशय सांगता अशें म्हणटा जाल्यार आमकां आतां कसल्याय देवा तसले कसले परिस्थिती येवच नाका आयज तेची स्वाम्याल एक अभय आसता स्वामी आमकां फॉर्डेबल आसा म्हणलें की आमकां अति आत्मविश्वास आनी धैर्य आमकां आसा हांव स्वाम्याल इतलें विनंती करची मुखार सुन जालें तेगी स्वाम्याल आशिर्वाद स्वाम्याल मार्गदर्शन आमच्या समाजाक निरंतर जावन मेळका म्हण स्वाम्याल परतून विचारून विनंती करून तांकां वापस परत स्वागत करून म्हगेलें एक 2 स्वागत भाशण मुक्ताय करता चरणं मनुजं ब्रह्म चरणं सर्वदेवतं चरणे यच्च नास्त्येव तन न विद्यते क्वचित म्हळ्या गुरुचरण म्हळ्यार ते ब्रह्मस्वरूप परम पवित्र सानिध्य गुरुचरणांत आसता श्री गुरु पाद्य पूजे केवल एक संप्रदाय न्हय ते एक आध्यात्मिक तत्व आनी आध्यात्माची एक शिस्तू मोक्षाचे एक साधन जालें तसलें गुरुवर्याल चरणकमलांतू ज्ञान कृपा आनी दिव्यत्वाचे संगम उरता म्हणटाची गुरुवर्याले तपोशक्ती तांगेले तेजस्सू गुरुले चरणांतू पाद्यांतू ऐक्य जावन उरता ज्ञान गंगेन होळची तसले गुरुचरण स्पर्श मात्रान मनाचे अहंकारू दूर जाता गुरुले पाद्यपूजा देवाल आराधनेचे समान म्हणटाची तसले तेजोमयी गुरुवर्याले पाद्यपूजा आतां व्यासपीठार जाता आमगेले 10 जना अध्यक्ष जावन आशिल्ले तसले नागेश पुंडलीक कामत तशीची गणपती मंजुनाथ प्रभू मोरगे हांनी परमपूजनीय गुरुवर्याले पाद्यपूजा करचे पळोवन आमी दोळ भरून घेवया आरती घेवन कृतार्थ जावया धन्यवाद.
पाद्यपूजा म्हणताच आमी पादुका पूजन भी म्हणताची. पादुका म्हणजे हे तीन शब्दांतूं एक विशेष अर्थ आसा, एक विशेष शक्ती आसा. पा म्हळ्यार पाप नाश करचें म्हूण अर्थ. दू म्हळ्यार दुरीत कश्ट निवारण करचें म्हळ्यार अर्थ येता. का म्हळ्यार कारुण्यमयी गुरुले अनुग्रह घेवचें म्हणून हाजे अर्थ. असल एक पवित्र पाद्यपूजा व्यासपीठारी संपन्न जाता आसा. परमपूज्यनीय गुरुवर्याक पाद्यपूजा चलता आसा 10 जना वतीनं. हें आतां आमी पळोवया. श्री संस्थान गोकर्ण प्रतगाळी जीवतम मठाधीश परमपूज्यनीय श्री विद्याधीश तीर्थस्वामी गुरु महाराज की. आता आईचे हे सभा कार्यक्रमा बद्दल प्रास्ताविक जावन एक 5 मिनिटां तुमगेले द्र उल्लोवच्याक गुरुवर्याल अनुमत मागता. आमगेले मठपरंपरेचे 23rd मठाधिपती जावन पट्टार आयिल्ले श्री श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी हांणी 48 वर्ष पीठाधिपती जावन पट्टारी उरले. तांगेले कालकिर्दींतू तांणी समाजांतू मस्तितले अभिवृद्धी कोरून धर्मप्रचार कोरून इदम प्रथमम म्हणके मस्तितले असाध्य साधना कोरून दाखयल जाले. गंडकी यात्रा कृत श्री श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले परमप्रिय पट्टशिष्य जावन 24th पीठाधिपती जावन श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान हे शक्तीपीठार आयिल्ले नंतर आमगेल्या समाजांतू एक नवेची सुवर्ण युग प्रारंभ जाले म्हूण सांगता. हे शक्तीपीठार आयिल्ले दिवसाच्यान निरंतर जावन गुरुस्वाम्यान घालन दिले वाटेर चमकताची एकाकिंता एक व्हड साधना मेळ्ळेले तसले एक स्वल्प कालावधींतूची इतले भितर स्वाम्यान कोरून दाखयल जाले. परमपूजनीय विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान समाजाचे बरेपणे खातीर शिष्यवर्गा खातीर तांणी केल्लेले काम वर्णनातीत म्हूण सांगता. 22 शाखा मठ आनी तांगेले एक केंद्र मठ अशी वटू नियरली 23 मठाचे अधिपती जावन आशिल्ले तसल परमपूजनीय गुरुवर्यान मस्तितले मठ मंदिर देवळां जीर्णोद्धार करून नवे नवे मठ बांदयले आनी मठ बांदच्याक श्री क्षेत्र अयोध्येंतू तिरुपतींतू पुणांतू नवे नवे जाग बी घेतलेची. खंय खंय शिष्यवर्गाक कश्ट येतकी थंय थंय वचून तांकां कसन हेल्प जावका की तशी जाती भेद पळयना नशीची सहाय केलेले परमपूजनीय विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान मात्र आमकां धैर्य दिलें. कसने सहाय जाले केन्ना येया म्हणून प्रितीन मोगान हास्तच आमकां धैर्य दिलें. पर्तगाळींत जाल्लेले गुरुस्वाम्याल पुण्यतिथीचे 3 दिवसाचे कार्यक्रम आमी जिवनांतू उडगास दवरून घेवता तसले एक अविस्मरणीय कार्यक्रम जावन जाले. ही कीर्ती श्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले चरणाक पावता. मूल मठाक 5.5 वर्ष जाल्लेले उडगासाक पर्तगाळींत घडिल्ले 1 दिवसाचे कार्यक्रम कशी जाले म्हणून हांव हे तुमकां सांगता म्हणना. कित्याक की म्हळ्यार आमगेल्या समाजाचे प्रति एकले हे कार्यक्रमाक प्रत्यक्ष साक्षी जावन आसाची. तशें जावन हो कार्यक्रम एशिया बुक ऑफ रेकॉर्डांत दाखलो जालो, इंडिया बुक्स ऑफ रेकॉर्ड्सांत दाखलो जालो, तशीची 3rd and one of the biggest वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्सांत वरिकाची हो दाखलो जालो म्हूण सांगच्याक खुशी दिसता. अशी आमगेले एक संस्थानाचे इतिहासांतूची विसरच्या जायना आशिल्ली तसल एक हिस्ट्री क्रिएट जाली परमपूजनीय गुरुवर्याले कालकिर्दींतू. तशीच पर्तगाळींतू 77 फिटाचे एक कंचाचे हसनमुखी रामाल विग्रह पळोवच्याक आजी देश विदेशाच्यान लोक प्रतिनित्य पर्तगाळीक येता आसाच. एक रितीन पर्तगाळी म्हणलेले दक्षिण अयोध्या म्हूण प्रचलित जाता आसा. पर्तगाळी ही तपोभूमी भी वय, योगभूमी भी वय, त्यागभूमी भी वय, कर्मभूमी भी वय, धर्मभूमी भी वय, कुलदेव भूमी भी वय. पर्तगाळी एक पवित्र क्षेत्र जावन आसा, श्री क्षेत्र जावन आसा.
असल एक श्री क्षेत्र समुद्रगामिनी कुशावती न्हंयन ईशान्य प्लव जावन होळचित असले जागेर आसा तशें जावन हे क्षेत्राक देवभूमी म्हणटाची. हे देवभूमींतू विराजमान जावन आशिल्लो तसलो रामदेव वीर विठ्ठलू हे पुरुषोत्तम मासांतू आमगेल भटकळाक येवन विराजमान जावन भटकळ मोगर माळ घेवन सर्वालंकृत भूषित जावन आजी आमकां सेवा भाग्य दिता आसा हे आमगेल भाग्य. आम्ही सारवंत विचारवंत गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजांतू जन्म आयिल्ले हे आमगेले सुकृत म्हूण सांगेत आनी हे आमगेल म्हालगड्यान केलेले पुण्य म्हूण सांगेत. अशी पळयतना गोकर्ण मठाचे शिष्य वर्ग म्हणच्याक आमकां मस्त एक अभिमान दिसता, एक प्राऊड फील जाता की आम्ही गोकर्ण मठाचे फॉलोवर्स गोकर्ण मठाचे शिष्यवृंद म्हणटाना आमकां एक प्राऊड फील जाता हे आमगेले भाग्य. पर्तगाळी आता एक प्रवासी ताण म्हणून घेतल्या. गोवा गव्हर्मेंटान वरिकची तांगेले टुरिजमांतू आमगेले पर्तगाळी नोट करून घेवन ते टुरिजमांत वरिक ते ऍड करून घेतल्या. तसल एक टुरिजम प्लेस म्हणून घेता. तशीची मूल मठाचे पहिले विस्ताराकिना आत्ता आमगेले पर्तगाळी 10 पट चड होड जावन जाल्लेले आसा. नयन मनोहर जाल्लेले तसले विशाल मठ विस्तार भव्य मठ आमकां पळोवच्याक मेळटा. नवनाविन्य जाल्लेले तसलो आमगेलो हो चंद मठ पळयतना आमगेले तान भूक निवता. हांगा एक पंत 3 हेलिकॉप्टर येवन राबची तसल एक विशाल हेलिपॅड बी आमकां पळोवच्याक मेळटा. हे प्रायशा आनी खंयचे मठांतू इतलोटू व्यवस्था ना अशें दिसता. सार्ध पंचशतमानोत्सवा वेळारी राष्ट्रनायक विश्वनायक म्हणून घेतिल्लो तसलो आमगेले भारत देशाचो प्रधानी नरेंद्र मोदी गुरुवर्याक नतमस्तक जावन नमस्कार करून प्रितीन तांगे आशीर्वाद मागता म्हण तर जाल्यार आमगेले स्वाम्याले साधना खंय वचून पावली, आमगेले स्वाम्याले वर्चस्व कसं न्हय हे आमकां हांगा कळिता येता. तसल एक प्रभावी गुरुवर्य आमकां साक्षात रामदेव वीर विठ्ठलानाची अनुग्रह केल्या म्हणच्याक आमकां आत्मसंतोष जाता. तसले हे अपार साधन एक समस्त समाज बांधव आनी आमगेले शिष्यवर्य हे साधन पळोवनूची परमपूज्यनीय गुरुवर्याक अति प्रितीन अति गौरवान मान दिताची गौरव दिताची भक्ती दिताची. भगवत भक्तालय घर घरांतू धर्म जागृती हाडोन समस्त समाजांतू एकग्रता हाडोन शिष्यवर्गाले बरेपणे बदल लोक कल्याणार्थ जावन 5.5 कोटी 13 रामनाम तारक जप यज्ञ कोरून ताजे संबंधित हवन करून संपन्न केलेली कीर्ती परमपूजनीय गुरुवर्याला चरणाक पावता. ही साधना 27 माध्व मठाचे 80 किना चड माध्वयतीवर्यांतूची इधम प्रथमम म्हणके आमगेल स्वाम्यान ही साधना करून दाखयली जाली. अशी परमपूजनीय गुरुवर्यालय आशीर्वादू केन्नाय आमगेल समाज बांधवावेर उरो. कित्याक की म्हळ्यार आमगेले परमपूजनीय गुरुवर्यान मठाक मोक्काम दिल्यार मात्र आत्ता जो आमी हो वैभव पळयता आसाच की हो वैभव ही चंदाई ही खुशी ही गर्दी आमगेले स्वाम्याल मोक्काम आसल्यार मात्र आमकां हो पळोवच्याक मेळटा. तशें जावन परमपूजनीय गुरुवर्यान आमगेल भटकळ गांवाक तावळ तावळ मोक्काम दिता उरका आनी ते गुरुवर्यालय पाद्यपूज करचे भाग्य, तांगेल हातान मंत्राक्षत घेवचे भाग्य, तांगेल सेव करचे भाग्य, रामदेव वीर विठ्ठलाल आशीर्वाद घेवचे भाग्य आमगेल भटकळकारांक तावळ तावळ गुरुवर्य अनुग्रह करता उरो अशें म्हणून हांव देवा लेगी गुरुवर्या लेगी प्रार्थना करीत मिगेल 2 उतर हांगा राबयता. उतरांत कसनय चुकील आसल्यार गुरुवर्यान क्षम करका म्हूण क्षम मागून हांव कार्यक्रम मुखार व्हरता. आजी आमगेल वेदिरी अतिथी अभ्यागत विराजमान जाल्ले आसाची प्रथमत जावन हांव अतिथी म्हणचे की ना आमगेलो गांवचे चेल्लो आमगेले गांवांत होड जावन परगांवां वचून असाध्य साधना करून एक आपणे उद्यमा निमित्ती मस्त सहस्र लोकांक एक उद्योग दिवन गव्हर्मेंटा निमित्ती नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवल मस्तीतले अवॉर्ड्स घेवन आमगेले विश्व कोंकणी स्टुडंट स्कॉलरशिपाचे सेक्रेटरी जावन भटकळ एज्युकेशनाचे ट्रस्टी जावन आपण काही नाही मिगे बद्दल कसं सांग नाका हांव आनीक सांगू म्हण घेवन ಒಟ್ಟು लोकांले गांवचे मोगाचे जाले तसले प्रदीपण्णा आमगेले सांगाताजी वेदीर आसा तांणी 2 उतर हांगा उल्लोका म्हणून हांव तांकां प्रितीन स्वागत करता.
नमस्कार वेदिकेरी विराजमान जाल्ले आमगेले परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामीजीले चरण कमलांक शिरसाष्टांग नमस्कार कोरनु दोन उतर उलोचक स्वाम्यालो अर्पण मागता. ज्योतम पुरस्कार अवॉर्डी अनिल पैबाब हांगासा ता सेंट्रल आमगेलो मठाचो स्पोक्समन म्हळ्यार चूक जायना. गेले 25-30 वर्स दवरून विद्याधिराज स्वाम्यान एक अति लागींचो मनुष्य तो आज आमगेलो आसा. सो सेंट्रल पर्तगाळी मठाच्यान एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आमगेलो आसा म्हणलें भरम आयज आमकां हांगा काणकोण. एक्चुली ह्या फंक्शनाक आमी सेंट्रल कमिटी प्रेसिडेंट श्री श्रीनिवास बाब तशींच शिवानंद सालगांवकर बाबा वरी आमंत्रण दिल्लें बट तांकां पावचें जालें ना. तांणी वरी काम हें आयचे प्रोग्राम शुभेन जेवो म्हणून तांगेलें एक विशस सांगलेच. भटकळ गांवांक आनी संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठाक 5.5 वर्सांत संबंध म्हळ्यार अनबिलिवेबल. नारायण तीर्थ स्वाम्यान बद्रिकाश्रमांतून संन्यास दीक्ष घेवन वाराणसी येवन हांगा AD 1475 म्हळ्यार हांगा येतना कांय 1476 or 77 जावच्या पुरो 76 जावच्या पुरो हय. सो त्या लेखान खरें 5.5 वर्सांचो सार्ध पंचमानोत्सव आमगेलो भटकळ मठाचो. आनी हे टायमार स्वाम्यान आमकां एक 12 दिवसाचो 11 दिवसाचो एक कॅम्प दिल्लें आमगेले म्हालगड्यालें आमगेलें नेक्स्ट जनरेशनाचेलें एक सौभाग्य म्हळ्यार चूक जी आसा. स्वाम्यान 21 दिवसाचें सार्ध पंचमानोत्सव डिसेंबरांत केलें. आमी पुरो लोक 12 दिवस थंय राबले. ते 12 दिवस 12 तासां म्हण गेले. ते 12 दिवसांत तांगेलें प्लॅनिंग तांगेलें विजन तांगेलें तें एग्जिक्युशन ऑल 3 आर डिफरंट. आय हॅव नॉट सीन सच ए CEO in the country who can implement this like this with a meticulous planning. ताका आमी कितलें सांगल्यारीची तें उतर कमी. कसलें म्हळ्यार प्रधानमंत्री मोदीन येतना ते कितलो प्रोटोकॉल कितलो हेडेक तें तांगेलें तें पोलीस डिपार्टमेंटाचें करखर तें पुरा इतलो समाधान येना स्वाम्यान घेवन केन्ना एक मिनीट कोणालेय वयर अपसेट जायनाशी तांणी हँडल केलें. आमी धन्य. आतां हांवें सांगलें उलयता आसतना आमगे सुवर्ण युग चाल जाला म्हूण. खंडीत नेक्स्ट 50 years आमगेल्या मठाचो सुवर्ण युग. ज्यो तांगेलें प्लॅनिंग आसा नेक्स्ट 10 वर्साचें 50 वर्साचें प्लॅनिंग म्हाका गुत ना. 10 वर्साच्या प्लॅनिंगाचेर ते झलक पळयल्यार वी कांट थिंक वॉट स्वामीजी इज थिंकींग. चंद्र आनी सूर्य तुग हाडताले म्हणलें बरोवस वरी म्हाका म्हळ्यार तांगेलें तें विजन हांव म्हणचें तांगेलें विजन वॉट वी शूड डू फॉर द समाज वॉट वी शूड डू फॉर अवर नेक्स्ट जनरेशन. दॅट इज अनबिलिवेबल. आनी वी आर ब्लेस्ड. हें अमूल्य रत्न आमगे समाजात दिल्लें विद्याधिराज स्वाम्यांक आमी कितलेय प्रणाम केले. खंयचेय तांणी प्लॅनिंग करतना व्हेरी मेटिक्युलस. प्रत्येक अशी जेवका हे टायमार जेवका त्या टायमार जेवका कोण खंय बसका एवरीथींग इज डिसायडेड बाय स्वामीजी. आतां आमी सार्ध पंचमानक महोत्सवांत कितलेय कमिटी उरो कोणी कन्वेनर उरो कोणी सेक्रेटरी उरो कोणी जॉयंट कन्वेनर उरो the whole team, the whole brain, the whole thing is विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी. तांतू कसलो संशय ना. तसल स्वामी आमगेलो आसाजी आनी प्रत्येक आमकां आमगेले मागशी आसाची आमकां भटकळच्यांक चड भरम म्हळ्यार आमगेले मठाचे 3रे स्वामी ज्योतम तीर्थ
पुराणिक फॅमिलीचे. त्यांनी वरी मठाची भरभराट सॉरी इंदिरा गांधी स्वामी पुराणिक फॅमिलीचे त्यांनी वरी मठाचे भरभराटू विंगड लेवला गेले. तशींची आत्ता विद्याधीश स्वामी कोणी बेळगांवचे म्हणो हांव भटकळचे म्हणता. स्वाम्याल पूर्वाश्रमा बापाई आम्ही पुत्तभट म्हणत आशिल्ले, नाव लक्ष्मीनारायण भट गेले री. आमगे लोटू खेळ न्हू आमगे लोटू आशिलचेलो हांगा राजेशाल क्लासमेट जगदीशाल क्लासमेट. तशें जे करून आमकां भटकळ म्हणून सांगचे का तांचो कसले निसंदेह कालवरी म्हणाले शांतिरेखा मोहिते सांग प्रति वर्स स्वाम्यान भटकळ येवका तेन्ना स्वाम्याक दोन गेलें तेची दिवस बेळगांवांतू प्रतिश्ठे दिवस वैशाख वद्य अष्टमी खेळा म्हळ्यार तशें एक वर्स हांगा दिया स्वामी एक वर्स बेळगांवां दिया म्हळ्यार स्वाम्यान आयल म्हण घेता म्हणके स्वाम्यान कितलो देव मोठा गांवां येता कितलो आमगे लोटू एडवायस करताची ते कला विरोधी त्या गांवचे एक वृद्धी परमनंट जाता तांगेले विचारू कायम आमगे लोटूर का भटकळच म्हणटा हांव सांगचें असलें रे 1987 आज 40 वर्स मागची आमी फर्स्ट चातुर्मास भटकळा केल्लो. त्या चातुर्मासाक नरशिंव नायक प्रेसिडेंट GS कामत करस्पॉन्डंट स्वामी GS कामती संबंध ना जाल्यार तागेले कंप्लीट बॅकअप आयडिया GS कामतेले पुत्तण्णा वॉलंटियर लिडर आमी पुरा वॉलंटियर्स हांव राजेशू अच्युत पुरा आमी वॉलंटियर्स 100 दिवस आमी मठान न्हिदल्या स्वामी हांगा मठान न्हिदून डेली गांव जेवण प्रति एक दिवस आनी ते 87 नंतर भटकळचे ट्रान्सफॉर्मेशन इज डिफरंट. प्रति एक समाजाक 87 पयलें भटकळची इकॉनॉमी भटकळची पेंटेची एक थोरसाणी काही नाशिल्ली काही ना म्हळ्यार काही ना. ताजे नंतर स्वाम्याला आशिर्वादान स्वाम्यालें समृद्ध हाजे वयल्यान आमकां भटकळ गांवांक जीव आयलो म्हूण सांगच्याची भरम दिता. गांवां ओट्टू आमगेले कुटुंबेक आमकां 5 भावांक स्वाम्यान सांगलें तूं ಪೈಗಳು ಮಲಗಿದ್ದ ಆನೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬಹುದು ಅಷ್ಟು ತಾಕತ್ತಿಂದ ನೀವು ಎಬ್ಬಿಸಬಹುದು म्हणून सांगतानी. स्वाम्यान सांगिल्ले नंतर 87 चातुर्मासाला 89 ಅಂತೂ पुत्तणांनी GS कामतीना लिडरशिप पारी प्लॅनिंग करून दुधा व्यवसाय करून आज आमी दुधाच्यान आयस्क्रीमा वचून प्रति एक स्टेजाक प्रति एक फॅक्टरी प्रति एक हक्का स्वाम्याल मूर्त घेवच्यो स्वाम्याल पादस्पर्श आनी ज्यो आमी केल्या आमगेले बुदंती कसरी ना 10 प्रयत्न मात्र आमी केल्या 11th आशिर्वाद ओन्ली स्वाम्याल आनी देवाल. हें हांव गर्वान सांगता की वी आर ब्लेस्ड ऑल ओवर भटकळ इज ब्लेस्ड. आमगेले वॉलंटियर्स भांगारा तो चातुर्मास कशें केला आज ह्यो 12 दिवसां आमी कार्यक्रम कशें केला इट्स ओन्ली बिकॉज ऑफ अवर वॉलंटियर्स. द डेडिकेशन ते सकाळी ते पळोवपा दानाक ते सुरनोळ्यो पुरा घरचे बायल मनशां 7 घंटा हांगा येवन करताचे नो कूक तांणी स्वता करता सकाळी तांणी ते फुडांत एक लव आसा एक एफेक्शन आसा ताजेन ते टेस्ट चड डेडिकेशन महिला विभाग तांगेले ते कॉन्ट्रिब्युशन वी कांट इमॅजीन. म्हळ्यार हांव मंगळूरावरी आसा कुंडशिवण आसा पुरुशण आसा द कायंड ऑफ इनवॉल्वमेंट हांगाचें डिफरंट. सो हांव एकच स्वाम्याक मागता जन्म जन्मान तूं खंय जन्म येता म्हूण सांगल्यार हांव भटकळ म्हूण सांगता. हें 2 उतर उलोवन स्वाम्याल आशिर्वाद सदां पुरो लोकां वयर म्हूण सांगून उतर रावेच. आजी धर्मसभेच्या व्यासपीठाचेर गोवा मडगांवचे नामांकित साहिती पत्रकर्ता आणि ख्यात निरूपक वाग्मी जावन आशिल्ले तसले अनिल बाप्पा इमाम आमगे सांगत आसाची तांणी एक मराठी लेखक बी वय आमगेल पर्तगाळी मठाचे परमभक्त परमपूजनीय गुरुवर्याले प्रिय शिष्य जावन आशिल्ले तसले हांणी
मठान तूं खंयचेय एक कार्यक्रम जाले री थंय ते कार्यक्रम सिस्टमॅटिकली निर्वहण करची जबाबदारी केन्ना अनिल पै मामाचेर उरता. तितली चंद कोन प्लॅन्ड चॉकआउट प्रोग्राम तांणी करताची बिकॉज तांणी एक निवृत्त हेडमास्टर जावन आसाची. सो ते पुरो नॉलेज तांकां आसा. तितले न्हय गोंयचे इतिहासू पुरो तांगेले तोंडारी आसा. आमगेल गोकर्ण मठाचे इतिहासू तांगेले तोंडार आसा. एक रिती सांगता म्हणटा जाल्यार एक ज्ञान भंडार तांणी. हांव प्रथम पुण्यतिथीचे होडस्वामेल प्रथम पुण्यतिथीचे 3 दिसा कार्यक्रमा वेळार गेले तेन्ना म्हाका थंय कसले गोत ना आशिल्लें. फस्ट वचून अनिल पै मामाले पांय धरलो आनी तुमी म्हाका गायड करता म्हळें. तांणी अगदी मोगान म्हाका गायड केलें. तसलें एक अनुभवी व्यक्तित्व तांगेलें. सांगच्या खुशी जाता की तांगेले ज्ञान भंडार पळोवनूची तांकां मस्तितली जबाबदारी मठान दिल्या. आमगेले मडगांव शाखा मठाचे मेंबर जावन आसाची, सेंट्रल कमिटीचे सेक्रेटरी जावन आसाची. आत्तां गुरुवर्यान म्हळें नेक्स्ट जावचे पर्तगाळी ते चातुर्मासाचे कमिटीचे वरीकच तांणी चेअरमन जावन आसाची अशें म्हणून परमपुजनीय गुरुवारान सांगलें. असले एक व्हड हुद्दो तांकां दिवका म्हूण तर जाल्यार तांकां कितले एक एबिलिटी उरका म्हणून हांतू आमकां कळटा. तसले अनिल बाब पै माम आज आमगे सांगात आसाची. तांगेलो अनुभव अघाध जावन आसा. खंयचे एक मठाचे कार्यक्रम अनिल पै माम नानशी थंय जायना. तांणी सदां थंय मठान तूं सेवेक हाजीर उरताची. तसले एक गुरुभक्त देवभक्त आजी आमगेल भटकळ गांवांत येवन आमगेल धर्मसभेचे वेदिकेरी आसाची. सो ह्या संदर्भाचेर तांगेले 2 उतर आयकूच भाग्य आमकां मेळटलें. तशें जावन मठसंस्थानाच्यान प्रतिश्ठीत जीवोत्तम पुरस्कार घेतील तसले स्वामेल आशीर्वाद घेतील तसले गौरव घेतील तसले साधक व्यक्तित्वाचे वागमी अनिल पै मामाक आतां आमी पुरा लोकांना प्रितीन चप्पाळे मारून पोडियमाक तांगेले उतर आयकुच्याक स्वागत करया. हांव गोपाळ कृष्ण रुक्मिणी सत्य महादेवीक नमस्कार करता. मठाचे आराध्य दैवत श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता. परमपूज श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याच्या चरणाक वंदन करता. आणि ज्या मठाची स्थापना केली आणि दक्षिण भारतांत साऊथ इंडियेक पयलो मठ ज्या भटकळाक बांदलो ते नारायण तीर्थ स्वाम्याक वृंदावनाक नमस्कार करता. हांगा ही पुण्यभुमी हांव अशें मानता. तुमकां सगळ्याक नमन करता आनी वेदीचेर आशिल्ल्याक नमस्कार करून हांव म्हजी 2 उतरां उलयतां स्वाम्याच्या आज्ञेन. ह्या भटकळाक ही खरें म्हणलें जाल्यार एक अध्यात्मीक भुमी. कित्याक हांगा 2 स्वाम्याची वृंदावनां हांगा आसात. एक नारायण तीर्थ स्वाम्याचे आणि तिसरे ती स्वामी आमचे जीवोत्तम तीर्थ स्वाम्याची वृंदावनां गोपी नदीच्या तीराचेर हांगा आसात. इतलेंच न्हय आमच्या मठाचे 20वे परमपूज्य स्वामी इंदिराकांत तीर्थ स्वामी तांचे पयलींचे पूर्वाश्रमीचे घराणे पुराणे घराणे भटकळचे म्हणजे. आनी इतलेंच न्हय तर आमचे विद्यमान स्वाम्याचे सगळे पूर्वज आजे बिजे सगळे आशिल्ले तेही भटकळचेच ह्या विद्यमान स्वाम्याचे. म्हणजे असो एक तो संगम आणि जो संगम तो सुवर्ण मध्य जालो त्रिवेणी संगम जो हांगा जाल्लो आसा तो ह्या ज्येष्ठ म्हयन्याक जाल्लो आसा. ताजें एक भाग्य आसा. ह्या ज्येष्ठ म्हयन्याक सेवा करपाक मेळप गुरुची आनी देवाची सेवा करपाक मेळप हें सगळ्यांकच भाग्य मेळना. हें बेंगळूकराक मेळना, हें भटकळकाराक मेळना आनी आतां थोडेशें आमच्या शिरशीकराक मेळटलें. पूण चडांत चड भाग्य तुमकां मेळ्ळां 10 दिसांची हांगा सेवा करपाची संदी तुमकां मेळ्ळी. आनी गुरुची सेवा करप आनी देवाची सेवा करप हाजी इतलें पुण्य दुसरें ना. कोण एकट्या खंय एक बरो नाशिल्लो मनीस आनी ताका सगळे तरेची वखदां केली, सगळे तरेची हे दोतोर ते दोतोर सगळे केले. विदेशांतल्यान दोतोर हाडले, गांवठी दोतोर हाडले, तो बरो जायना. म्हणजे ताका विचारलें कित्याक बरें जायना तर तुका वखदाची गरज ना, तुका
अध्यात्मिक शक्तीची गरज आसा. तूं गुरूची आणि देवाची नित्यपट्टी सकाळी आनी सांजची सेवा कर, तूं 8 दिसां भितर बरो जातलो. आणि जेन्ना ताणें ती सेवा केली, गुरूची सेवा, त्या देवाची सेवा, देवाचे पांय पडप, नमस्कार करप, स्तोत्र वाचप आनी गुरूची मनांतल्यान भावनेंतल्यान भक्तीन सेवा करप, ताका लागून 8 दिसां भितर तो परतून बरो जालो. म्हण हें ताणें सांगलें की अध्यात्मीक शक्ती ही ह्या दोतोरांच्या शक्ती परसय व्हडली आसता. आनी जेन्ना आमची आध्यात्मीक शक्ती आमचे कडेन सोंपता तेन्ना आमकां दोतोराची शक्ती किंवा दोतोराची वखदां आमकां उपयोगी पडनात. आनी हें तुमी पळयलें जातलें जे ह्या वर्साक तुमी पळयलां 550 वर्सां मठाक जालें. आनी आज हो एक संगम जो आसा, ज्या मठाक आमच्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाक 551 वर्सां 551 वर्सां जातात. पूण ह्या मठाक 550 सार्ध पंचशताब्दीचो महोत्सव ह्या स्वामीच्या उपस्थितीत, स्वामी महाराजांच्या उपस्थितीत भटकळ गांवाक 10 दिसांक तुमकां साजरो करपाचें मेळ्ळां. हें मोठें भाग्य. कित्याक आमची गंगोत्री जी आशिल्ली ती बद्रीनाथाक सुरू जाल्ली आनी बद्रीनाथाक सुरू जावन ताजे फुडलो भारतांतलो ह्या दक्षिण गोंयांतलो दक्षिण भारतांतलो हो पयलो मठ ह्या भटकळाक बांदिल्लो. आनी हाजे उपरांत मागीर सगळे मठ जाले. सांगले गोकर्णाक मठ जालो, बसरूराक मठ जालो, गोमंतकाक मठ जालो, मंगळूराक मठ जालो, हे सगळे मठ जाले. पूण ताजी जन्मभूंय पयली मठाची स्थापना ही हांगा भटकळाक. आनी अशे भटकळाक व्हड व्हड मनीस जावन गेल्यात. आनी भटकळाक व्हड व्हड मनशाची भुमी आशिल्ल्यान तुमकां हें मोठें भाग्य ह्या गुरुस्वाम्याचें करपाचें सेवा करपाचें भाग्य जें मेळटा तें व्हडलें भाग्य म्हणपाक जाय. कित्याक जिवनाक मनशाक म्हणटा तें अशें आसा की आमी म्हणटात आज नवी जनरेशन जें आसा तें म्हणटा कितें, मठ कित्याक जाय, देवूळ कित्याक जाय, आमकां गुरू कित्याक जाय, कित्याक आमकां गरज ना. पूण आमकां जें IT शिक्षण आनी हें शिक्षण तें शिक्षण सगळें मेळ्ळ्या पुरो, ताची गरज ना. पूण मनाची शांती जी आसा ती फक्त गुरूची सेवा आनी देवाच्या सेवेनच मेळटा. आज आमचो सारस्वत समाज जर आमचे हाका जर पाविल्लो आसत, वैभवाच्या क्षेत्रांत जर पाविल्लो आसत, ते आपल्या गुरूक विसरले नात आनी ते आपल्या कुळदेवाक विसरले नात. जे कुळदेवाक विसरले, जे गुरूक विसरले, ते आपल्याक विसरले, आपल्या घराण्याकय विसरल्या. आनी हें आमचे खूब पळयलां. आमी पिडयेची पिढी पळयल्यात. आमचे स्वताचो अनुभव घेतला. कित्याक आमी कितलींशीं वर्सां स्वाम्याच्या सानिध्याक आसा, स्वाम्याची सेवा करपाचें आमकां भाग्य मेळटा, संदी मेळटा, हें मोठें भाग्य. आनी ही गंगोत्री जेन्ना भटकळाक पावतात तेन्ना ह्या गंगोत्रीचें ह्या उदकांत न्हावन पवित्र जावपाचें भाग्य सगळ्यांक मेळटा. हांवें म्हळां भटकळ हो गांव तसो व्हडलो न्ही. आमचे म्हाका दिसता 600 ते 600 सुमार लोक आसतले. हे 30-35 सुमार घरां आसतलीं. पूण हे 30-35 घरां ही मोठी घरां आसात. कित्याक ह्या आमच्या सारस्वत समाजाचेर मोठे प्रसंग आयल्यात. जेन्ना जेन्ना हिब्रू भाशेचेर जो प्रसंग आयलो, हिब्रू भाशा म्हणटा ती ना जाल्ली गेली त्या वेळाचेर. पूण त्या हिब्रूच्या लोकांनी ती भाशा इतली वाडयली स्वताच्या परिश्रमाचेर. आनी आज हिब्रू भास म्हणटा ती जगांतली पयली भास जावपाक पावल्या की तांच्या प्रयत्नान. फिनिक्स जो पक्षी म्हणून आसा, बर्ड जो आसा, तो ताका लासून उडयिल्लो, पूण त्या गोबरांतल्यान तो परतून फिनिक्स पक्षी तयार जाल्लो आसा. आनी म्हणून सारस्वत समाज जर मानान जर आज आमच्या भारताकच न्हय सगळ्या जगाच्या संवसाराच्या प्रत्येक क्षेत्रांत जर सारस्वत समाज जर आमचो वयर सरिल्लो आसत, ताजे फाटल्यान आपल्या गुरूचे आमकां फाटबळ आशिर्वाद आसा. म्हणूनच आमकां पावल्यात. आनी म्हणून गुरूची सेवा करपाची गरज आसा. आनी कित्या खातीर आसा, कित्याक जेन्ना आमचो मठ स्थापन जालो बद्रीनाथाक तो 1475, जेन्ना आमी फलमारू मठाचे मध्व संप्रदायाच्या फलमारू मठाचे आमी शिष्य आशिल्ले. जेन्ना फलमारू मठाचे जे 10वे तिवर्य रामचंद्र चिन जेन्ना हिमालयाक वता यात्रेक वताले तेन्ना तांचे बरोबर एक कितलेशे लोक आशिल्ले. एक 10 वर्सांचो एक बटू आशिल्लो माधव नांवाचो. आनी ते बद्रीनाथाक जेन्ना पावले यात्रा करता करता तेन्ना ते स्वामी मातशे वयोवृद्ध आशिल्ले. आनी ताणें माधवा म्हणटा ताका एक संन्याशी दिक्षा दिली. आनी संन्याशी दिक्षा दिवन तांकां नारायण तीर्थ नांव दिलें. आनी तांकां नित्य पुजे खातीर रामाची प्रतिमा दिली. आनी ह्या रामाचे प्रतिमेचें पूजन आज परंपरेंतले 24 स्वामी 551 वर्सां करीत आसात. म्हणून राम आमकां सगळ्यांक पावता. आनी ताजे नंतर ताणें पयलीं येवन जर खंय मारली जर आसत तर काशीच्या नरेशा कडच्यान ताजे मातशें पात जालो. आनी काशीच्या नरेशान ताणें सांगलें आमकां एक मठ बांदून दी. तूं कितें तें करपाक सोदता न्ही मठा खातीर आमचे खातीर
तर मठ बांदून द्या. तो मठ कित्या खातीर बांदून दी तर तो मठ आमचे जे पळय जे यात्रेकरू येतले या तीर्थस्थानाचेर तांकां रावपा खातीर आश्रयस्थान जाय आनी म्हणून ते केले. आनी त्या वेळाचेर ताणें म्हणिल्लो म्हणजे 1975 आनी आज 2026 आनी 2026 विचार जर आमी करीत आमी अयोध्येक वता काय रामाची रामभूंय जन्मभूंय. आमी तिरुपतीक वतात व्यंकटेशाच्या नमस्कार करपा खातीर वतात आनी थंय आमकां रावपाक जागा ना, खंयच जागा ना. म्हण हें आमच्या विद्यमान स्वाम्यांनी पळयलें, विद्याधीश स्वाम्यांनी. आनी मागीर अयोध्येकूय जमीन घेतल्या, आतां तिरुपतीकूय जमीन घेतल्या आनी दोनूय जमनी भितर ह्या 2-3 वर्सां भितर मठ जातले आनी त्या मठा परस तांकां लोक रावपाची घर मेळटलीं. आनी म्हणून आमकां 4 वर्सां भितर आमकां थंय वतलें, आमकां दुसरी गरज ना. आमचो मठाचो अधिकारान आमकां रावपाक मेळटलें. म्हणजे सारस्वत समाज अभिमानान ताठ म्हणून वचचो ही स्वामी महाराजाची कृपा. आनी म्हणून स्वामी महाराज ही सगळी जमीन घेवन ह्या लोकांचो विचार केला. स्वामी आपलो केन्ना विचार करना. स्वाम्याचे तुमी पळयलां भगवे वस्त्र घालून भोंवतात, सकाळ सांगून 18 वरां काम करतात. स्वाम्याक कित्याक जाय हें व्हडलें हें पूण स्वामी वावुरतात ते समाजा खातीर वावुरतात, समाजाच्या रक्षणा खातीर वावुरतात, समाजाक वयर काडपा खातीर वावुरतात, समाजाचे सगळे प्रश्न सोडोवपा खातीर वावुरतात. आनी म्हणूनच जेन्ना आमकां परिचक्र आयलें, आमकां भारताचेर आमी स्वताचें सरकार आमचें नाशिल्लें. पयलीं मुस्लीम सरकार आयलें आनी मुस्लीम सरकाराच्या वेळाचेर सुद्दां गोंयच्यान कितलेशे बाटाबाटी जावन कितले लोक केरळा गेल्ले 12,029 आनी मागीर ते माधव मंत्री बीन तो आयून ताणें मागीर ते सगळे आमकां धांवडयले आनी परतून थोडी देवळां बांदली. मागीर 1510 पुर्तुगेज आयले आनी पुर्तुगेजांनी 1543 to 1566 अशे 20 वर्सां इक्विजिशन म्हणटा तें बाटाबाटीचें आनी कितल्याश्या लोकांक बाटाबाटी हिंदू कॅथलीक करपाचे, तांची भाटां बेसां व्हरपाचीं. त्या वेळाचेर थंयच्यान जे लोक जे ते आयले ते कोण बसरुरा रावले, कोण कुमठा रावले, कोण भटकळ रावले, कोण मंगळुरा गेले, कोण हांगा केरळा गेले. आतां ते गेले पूण ते रावपाक तांकां जागा नाशिल्लो, परकी जागो. कितलेशाच लोकांक बसरुरा सारके हिस्ट्रीक मेळटा आमकां की कितलेशा लोकांक ते झाडां पोंदा रावताले तांकां जराटी जनावरांन सुद्दां खाल्यात. त्या वेळाचेर जिवोत्तम तीर्थांनी थंय वचून मठ बनून तांकां आश्रय दिला. जर ह्या स्वामींनी त्या वेळाचेर त्या लोक जंय जंय पावल्यात तांकां कल्याण मंडप आनी मठ जर बांद नाशिल्लो तर आमच्या लोकांक आज जागा नाशिल्लो, आश्रय नाशिल्लो, आमी थंय रावूं नाशिल्ले, आमचो सारस्वत समाज काबार जातलो आशिल्लो. आनी म्हणून हें स्वाम्याची कृपा आसा म्हणून आज सारस्वत समाज उरला हें आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. ह्या मठाक लागून जाल्लें आसा. ह्या 24 मठां ज्या स्वाम्यांनी ह्या 550 वर्सां जर कितें केल्लो आसत तर ह्या लोकांचो विचार केलो, लोकांच्या भवितव्याचो विचार केलो आनी सगळ्यांचो विचार केलो. आनी दुसरें म्हणजे तें अशें की जेन्ना 20 स्वामी इंदिराकांत स्वामी ते एक मोठे प्रचंड विद्वान, मोठे शास्त्री म्हणजे शास्त्राचो आधार घेवन तो मुखार वचपी आनी ज्यांचे कृती भारताच्या आमच्या मठाच्या इतिहासान सामके भांगराच्या अक्षरांनी गोल्डन उक्तांनी बरोवपा सारकें तांचे युग निर्माण केलें 50 वर्सां. जेन्ना आमचे लोक शिकपा खातीर परदेशाक वताले, इंग्लंडाक वताले, पोर्तुगालाक वताले, अमेरिकेक वताले आनी ते बॅरिस्टर जाताले, कोण इंजिनियर जाताले, कोण येताले आनी जेन्ना ते परती आयले तेन्ना ते म्हणटाले की तुमी आमचे आतां उरले नात, तुमी बाटले, तुमकां आमच्या धर्माक घेवपाचें ना. म्हणजे जे शिक्षणा खातीर गेल्ले की 7 न्हंय ओपून जे परकी देशांक वतात ते आमचे उरनात. म्हणजे मोठो प्रसंग आयलो अशें दोक्तिनाचेर. तेन्ना ते स्वाम्या म्हऱ्यान गेले कितें करपाचें. सगळे स्वाम्यान सांगलें प्रायश्चित ना मठाच्या संप्रदायाच्या. मागीर ते इंदिराकांत स्वामीन सांगलें आसा प्रायश्चित, शास्त्रां प्रायश्चित आसाच आनी ते प्रायश्चित करून आमी करतात. स्वाम्यान प्रायश्चित दिलें, तांकां सारस्वत समाजाक दवरले आनी ते सारस्वत समाजान तर तेन्ना जर उरले नाशिल्ले ते जर बाटून गेल्ले तर आमचे सारस्वत समाजाचे विद्वान लोक इंग्लंडाक पावून आशिल्ले, अमेरिकेक पावून, रशियेक पावून आशिल्ले, नासा पावून आशिल्ले आनी हें काम आमच्या मठाच्या स्वाम्यांनी केलां म्हणून सारस्वत समाज आज जगाच्या क्षेत्रांत वचून नांव करपाक पावला. आज तुमी पळयात जगाच्या खंयच्याय क्षेत्रांत, लिटरेचरच्या क्षेत्रांत पळयात, म्युजिकाच्या क्षेत्रांत पळयात, IT क्षेत्रांत पळयात, इंजिनियरींग क्षेत्रांत पळयात, मेडिकल हातूंत पळयात, मोठे मोठे लोक खंयचे आहात तर आमचे सारस्वतच आसतात. नासा सारके सायंटिस्ट आहात, आनी कितें सायंटिस्ट आहात. हें कित्याक लागून जालें. ही त्या वेळावळी काळली की जवळ जवळ 150 वर्सां पयलीं जर स्वाम्यान जर प्रायश्चिताचो शास्त्रांत सोदून काडलो नाशिल्लो
आमी पावनाशिल्ले. आनी म्हणून त्या वेळाचेर म्हणजे स्वाम्याची जी जी आमचेर आतां अतिक्रमण आयल्यात त्या त्या वेळाचेर आमकां स्वाम्यानच सांबाळल्यात. आनी म्हणूनच आमचें रक्षण करता म्हणजे दोन, एक म्हणजे कुळदेव आनी आमचे स्वामी महाराज. आतां सारस्वत समाजाचे जंय जंय ते पावले तांचें हांगा अभिनंदन करपा सारकें आसा. कित्याक परकी गांवांक आमी मायनॉरिटी, थोडीशीं घरां, पूण आमची बुद्धिमत्ता मोठी. आनी ह्या बुद्धिमत्तेन ज्या ज्या गांवांक ते गेले त्या त्या गांवांक ते सगळे एकठांय जाले. त्या लोकां कडेन तांणी प्रेम जोडलें, माया जोडली. त्या लोकांचे ते मित्र जाले, भाव जाले, भयणी जाले. आनी म्हणून ताणें ते प्रोग्रेस करपाक पावले. आनी प्रोग्रेस करून ते आपले प्रोग्रेस करून उबी रावले नात. समाजाच्या हिता खातीर ताणें ती एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशनां उबारलीं. आपल्या समाजा बरोबर दुसऱ्या समाजाकय शिक्षण दिवपा खातीर केलें. इंडस्ट्री काडल्यो, बाकी लोकांक नोकरी दिल्यो. आनी म्हणून आज ज्या ज्या जाग्याचेर भारताक किंवा भारता भायर समाज पावला त्या त्या समाजाक थंयचें आमकां नांव घेवपा सारकें काम केल्यात, इन्स्टिट्युशनां सारकें काम केल्यात आनी खुबशें मोठी काम केल्यात. आनी सारस्वत समाज आज एक मोठो आश्रयदातो ह्या सगळ्या समाजाचो जावंक पावला. आनी म्हणूनच हो समाज खूब मोठो. आमचे हे विद्यमान जे स्वामी आसात ते तर सामके ते म्हणटा की सारस्वत समाजान वयर सरपाकच जाय. पूण बाकीच्या समाजाक बरोबर घेवन आमकां देशाचो विकास करपाची गरज आसा. आमकां एकवट रावपाची गरज आसा. आमकां मैत्री दवरपाची, माया ममता दवरपाची, फॅमिली जोडपाची गरज आसा. आनी म्हणूनच स्वामी त्या पद्दतीन काम करतात. स्वामी 2017 तांणी संन्याशी दीक्षा घेतली आनी 2021 आमचे गुरुस्वाम्याचें वृंदावनच जालें, तेन्ना ते पिठाचेर आयले. आनी ह्या 21 ते आतां 24 आमगे प्रतिमामान सांगिल्लें तशें तांणी जें कितें काम केलां भारताच्या आपल्या मठाच्या 550 वर्सांच्या इतिहास जर हांवें पळयलो तर म्हाका दिसता ह्या 3 वर्सां भितर स्वाम्यान जें काम केलां म्हाका पळय ती एक मॅजीक म्हणपा सारकें. म्हण हांव म्हणटा की हे स्वामी महाराज हे सादे सुदे स्वामी महाराज न्हय, तर ह्या काळाक एक येतिल्ले एक अवतारी पुरुश. आनी म्हणूनच अवतारी पुरुश म्हणून ताका मानपाची गरज आसा. तांच्या वाणीक एक माधुरी आसता, तांच्या वाणीक मंत्रांची शक्ती आसा. जें जाता तें घडटा. तांणी जर तुमकां बरें जावं म्हळें तर बरें जावचें केन्नाच रावना. आमी अनुभव घेतला खूब जाणांचो. जे जे सामकें हातूंत आयिल्ले आज ह्या स्वाम्या कडेन आमचे समाज न्हय तर भारतांतले बाकीचे समाज सुद्दां तितलेच हाणी येतात. 550 वर्सांचो पयर सार्थ पंचशताब्दी महोत्सव पर्तगाळी जालो. थंय आमचे लाखांनी लोक आयिल्ले, पूण त्या सगळ्या लाखां भितर 50% इतर लोक आशिल्ले आनी ते आनंदान गेले. आनी इतलेंच न्हय, तांणी सगळ्यांनी म्हळें की सगळे समाजाचे लोक आज म्हणटात की ऑर्गनायझेशन जर करचें आसत तर पर्तकाळ मठाच्या विद्याधीश ती स्वाम्यानीच करपाचें, तें आनी कोणाक जमपाचें ना. आनी इतलें ह्या चातुर्मासाक खंयचीय त्रुटी वा खंयचेंय कोणा जर टिका करपा सारकें एकूय मिनीट सुद्दां स्वाम्यान दवरना. ते स्वामी म्हणटा ते दोळ्यांक तेल घालून आसताले, 5:30 उठताले, रातचे 12 न्हिदताले आनी हो उत्सव साजरो करपाक 3.5 वर्सां स्वामींनी तपश्चर्या केल्या. आनी तांच्या तपश्चर्येंतल्यान ह्या सगळे लोक आमच्या बरोबर घेवन हें सगळें काम केल्लें आसा. म्हणूनच आज आमकां अभिमानान आमकां वयर वचपाक मेळटा. आनी म्हणूनच हो जो समाज जो आसा तो समाज जर आमकां मुखार जर सरतलो तर आमकां मठा कडेन येवपाची गरज आसा. एक काणी घडली. एक केरळाची एक जाणटी बायल आनी घोव आशिल्लो. तांकां एक भुरगो तो अमेरिकेक शिकतालो, IT जाल्लो, म्हयन्याक जवळ जवळ 10 लाख सुमार जोडटालो. आनी तागे तिची लग्न जालें. मागीर अकस्मात ताका कितें तरी कॅन्सर जालो आनी तिजेर मोठो प्रसंग आयले दोगांचेर. कितें करपाचें ती खूब अगदी केली. तिणें व्यंकटेशाच्या तिरुपतीच्या देवाक सांगून घेतलें तूं बेगी ताका गूण घाल वखदांनी. आनी आपूण केरळा साकून चलत हांगा येता, तिरुपतीक येता आनी तिरुपती साकून परत चलत केरळाक वता. पूण अचकीर कांय वर्सांनी ती भायर पडली. तोय भायर पडलो. एक दीस ही दोगांय आवयची जी इच्छा आशिल्ली, आवयन जें सांगून घेतिल्लें ती प्रतिज्ञा तो संकल्प पूर्ण करपा खातीर ही दोगांय अमेरिके साकून आयलीं. केरळा साकून चलत एक लुंगी आनी एक बुशर्ट घालून ती वतालीं. जवळ जवळ मध्य प्रदेशाक खंय तरी पाविल्लीं. दनपार जालें, कडक कशें वत पडलें, 40 सुमार डिग्री सुमार वत. त्या वेळाचेर घामाघूम जाल्ली. एका मनशान ताका पळयलें सामकें कपल्ल कशें, चप्पल ना,
सादें लुंगी चिकलान भरल्या आनी कितें म्हणटा ताणें विचारलें दनपार जालां 2 जाल्यात तुमी आमचे कडेन जेवपा येया तुमी खंयचे आनी कितें म्हण ताणें सांगलें ना आमी जेवपा येनात आमी एक संकल्प केला आमी चलून तिरुपतीची देवळां वचून तिरुपती देवळां पांय पडटले आनी परतून वतले तेन्नाच आमी खातले आनी पितले आनी कित्याक तर सांगलें आवयन आपलो संकल्प केल्लो आनी हो आवयचो संकल्प तो पूर्ण करप ह्या पुताचें काम आसता आनी ह्या पुतान तशें काम केलें म्हळ्यार आवयचो एक एक संकल्प पूर्ण करपी म्हणजे आवयचो एक पवित्र असो पूत नाजाल्यार आज अमेरिके सारक्या गेल्ले आमचे कांय भुरगे जे आसात तुमी जाणात आतां तांकां घरा कडेन येवपाक सुद्दां वेळ ना तांकां फोन करपाक वेळ नासता अशी एक गजाल घडली की एक हांव बापूय बरो नाशिल्लो आनी बापूय बरो ना म्हणून सामको फायनल सिरीचेर आशिल्लो तेणें ताका फोन केलो अरे तूं गोंयाक यो तूं आतां बापूय बरो ना आनी कशा ताणें कितें सांगलें जाणा मातशें ताका शेजाऱ्यान 2 जाणां घे आनी ताका मातशें हॉस्पिटलांत घाल मागीर पळया ताका वखदां बी पयशे आपूण धाडटा आनी जालें 8 दिसांनी तो भायर पडलो भायर पडली ताका परतून फोन केलो पळय बापायचेर हें जालो फाल्यां तूं मरनाक यो तर ताणें कितें सांगलें 8 दीस म्हाका कशेंच मेळना कोणाक भटा सांगून ताजें दहन करात मागीर आपूण येता तो 5 दिसान आयलो लोकांक पांय पडलो आनी ताजे सगळे दीस कांय करनासतना परतो गेलो आतां तुमी पळयात तो बाप आवयची हें पूर्ण करपा खातीर जो पूत जो आपले तिरुपतीक वता आनी हो सगळो बापायक आनी आवयची नदर घालपाक सुटका येना अशी तरेची घटना जर आमच्या हातूंत घडल्यो तर आमी मुखार कशें वचपाचें हाका एकूच उपाय तर स्वामी महाराजाचे मठाचे आमची कृपा आमचेर आसपा जाय आनी कुळदेवाची शास्त्र आसपा जाय जांचे कडेन आमचे कुळदेव स्वामीन आमकां दोनूच शिकयलें की आमचे गुरुस्वामी विद्यादेव स्वामी प्रत्येकाक विचारतले तुजो कुळदेव कोण आनी कितल्याशाक लोकांक ताणें जे पळय संचार केल्ले सगळ्याक संघटना बांदपा खातीर संचार केलो 1973 टू 1920 वचून तांचो एकच संकल्प आशिल्लो की तुमी कोण तुमी खंयचे मठाचे तुमचे कुळदेव कोण तुमचे मठ खंय आसा हें सगळ्यांक जाणीव करून दिवपाचें काम विद्यादेव स्वाम्यान केल्लें विद्यार्थी स्वाम्यान केल्लें आनी ह्या विद्यार्थी स्वामी जे आसात तांणी सगळ्याक संचार 2 वर्सां भितर केले म्हणजे येदो मोठो 2 वर्सां भितर पिठाचेर येवन संचार करपी म्हाका दिसता मठांतले पयले स्वामी आसपा जाय आनी सगळ्यांची सुख दुख्खां ताणें पळयली सगळ्यांक जें कोण मदत करपाक तें सगळी केली आतां तुमी पळयात आमी कोवीड आयलें आनी कोविडा वेळाचेर आमी सगळे एकमेकाक विसरिल्ले भाव भयणी विसरिल्लो आनी कोणाक पावनाचे कित्याक कोवीड जायत म्हणून आनी सगळे आमचे फ्रेंड कोण जाल्ले मोबायल आमी मोबायलाचेर अजून हाडटाले मोबायलाचेर खबरी करताले मोबायलाचेर देव करताले मोबायलाचेर आनी कितें करताले आनी मोबायलाचेर व्हडली व्हडली सगळी सोयरा म्हणून आनी कितें आनी कोणाची पिक्चरां आनी कितें पळयत रावताले म्हण आमी एकल कोणी जाल्ले आमी सगळे समाजा पासून पयस गेल्ले आनी हे समाजा पासून पयस गेल्ले पळय जे आमकां एक साधन स्वाम्यान दिलें 550 वर्सां मठाक जातात आनी आमच्या रामदेवाक मठाक जो स्वाम्याक पयलीं स्वाम्याक जे रामदेव दिल्लो त्या रामदेवाचे 550 वर्सां जातात मठाच्या आराध्य दैवताक आनी म्हणून ताणें 550 कोटी राम नाम जप करपाचे आमकां संकल्प दिलो आनी भारतांतल्या म्हणजे गोवा थंय कर्नाटक धरून 120 सेंटर आनी 20 सब सेंटर मेळून 140 सेंटरांनी तो जवळ जवळ 7 सप्टेंबराक 550 कोटी केलो वाराणसीक आमच्या मठाचें हें आसतना आनी ताजे नंतर तो 600 पावलो आजूय अदीक म्हयन्यान गोंयाक आमच्या मठाक सांजचे 7 ते 8 आमचो जप रामनामाचो जप चलता कित्याक रामनामाचो एक तारक मंत्र म्हणटा आमी तांकां एक हनुमानाची कथा आसता कोण विष्णून तांकां सांगलें तो म्हळ्यार आपल्याक राम पावना राम आपल्याला दिसना तर ताणें एकच सांगलें तूं 13 कोटी रामाचो जप न सांगनासतना कर हनुमानाक सांगलें आनी जेन्ना तूं 13 कोटी जप केलो तेन्ना ताका एक झाडा कडेन अशें व्हडली मनीस दिसलो तो राम आशिल्लो आनी ताणें मागीर राम मेळ्ळो राम मेळ्ळो राम मेळ्ळो म्हणजे ताचो नामाचो उच्चार जेन्ना जाता तें राम मेळटात आतां तुमी पळयात हांव एक सर्वे करतालो आनी सर्वे म्हणजे अशी की राम नाम जपाचे पळय जें आमचें हें चलतालें अभियान जेन्ना चलतालें तेन्ना सगळे लोकांचें आरोग्य बरें उरिल्लें कित्याक एक म्हणल्यार एकमेका कडेन तांकां उलोवपाक मेळटालें 2
आमचेले सात्वीक जेवण आमी जेवताले. तिसरें आमी एकमेकाक तोंड सुद्दां पळयनाशिल्ले, एकमेकाक तोंड पळोवन फ्रेंडशीप करपाक शिकले, म्हणजे समाज एक जालो. स्वाम्यांनी एक काम केलें, आमच्या समाजाक एकट्यान करून समाजा भितर चैतन्य हाडपाचें काम ह्या राम नाम जपान केलें. म्हणून आज आमी येद व्हडले बाप्पा पावले. आनी म्हणूनच स्वाम्यांनी एक काम केलें, ह्या 500 हो आमचो 77 फूट 77 फीट तो रामाचो पुतळो उबो जाल्ला प्रतिमा. आनी थंय जी नांवां जी घाल्यात ती नांवां सगळीं त्या सेंटराची नांवां आसात. स्वाम्याचें नांव थंयच ना. स्वाम्याचें नांव घालपाक जातालें आपल्याला, कित्याक तांणी मारलेली तो. पण स्वामी म्हळ्यार तें न्हय, त्या म्हळ्यार जप लोकांनी केलो, आमी नाम मात्र. म्हणजे स्वाम्याची तूं पळय हें श्रेय घेवपाची तांची खंयचीच ताकद ना. अजुनूय ते घेनात, आमी केल्ली म्हणना ते सगळें लोकांनी केलां. आनी म्हणूनच हे लोकांन जर करतात तर स्वामी म्हणटात ते आसा त्या लोकां खातीर आसा, लोकांचे करतात. तर संन्यासी दीक्षित जर घेतात तेन्ना ताका समाजा पसून ते वतात, ग्रस्ती श्रमांताले वयर वतात, पेल्यान वतात. पूण समाजा पसून ते पयस रावंक शकनात. 2022 हांगा चातुर्मास कुमठा चलतालो आनी कुमठा चलतना जुलय म्हयनो आशिल्लो. जुलय म्हयन्याक हांगा बरो पावस पडलो उट्टांगराचो आनी भटकळ बुडलें. तुमी पळय भटकळ बुडिल्ली खबर आसा तुमकां. तेन्ना स्वाम्या रोखडी न्यूज पावली. स्वाम्यान कितें केल्लें जाय आसा, सगळें सामान आपलें काम दवरलें आनी स्वाम्यान हांगा मठाक फोन केलो, कितें जाल्लें सांगात, कितें मदत करात. आनी मुंबय फोन केलो, तांणी सांगलें कितें सामान धाडपडें धाडटात, पूण एक सारस्वत समाजाकच न्हय, ज्यांचे घरां बुडल्या लोकां त्रास सगळे लोकां मठ हाडून दवरात, तेय आमचे लोक. म्हणजे ही जी पळय ती ब्रॉड मायंडेड जे विचार जे आसात न्ही, हे आमचे स्वाम्याचे आसात. आनी म्हणूनच त्या वेळाचेर ती मुदत जपप पडली. म्हणजे स्वाम्याची हळवी मन आसता. ते खरें म्हळ्यार ते पिठादीचे जाता पळय तेन्ना मना भितर हें आसतात, पूण ते ना. समाजा पासून तांकां कळवळ आसता. समाजा भितर करून आसात म्हणून ते इतले मोठे जावपाक पावल्यात. आनी 500 पयली स्वाम्याची पयली पुण्यतिथी ताणें ते 550 सार्ध 25 शताब्दी उत्सव पर्तगाळी मठांत तुमी केलो. कितलेशे लोक आयले, शिस्तबद्ध रितीन केले. भटकळचे लोक तातूंत वॉलंटियर आशिल्ले, आनी खंयचे वॉलंटियर 1,500 वॉलंटियर जवळ जवळ 12 दीस थंय काम केलां पयलीं. आनी हो उत्सव साजरो करपा खातीर स्वाम्यांनी 3 वर्सां काम केलें. आज तो पर्तगाळचो मठ पयलींच ना. थंय जर पळयलें जायत तो मठ एक 1885 पुर्तुगालाचो एक गव्हर्नर पर्तगाळी मठाक आयिल्लो आनी तो मोठो हिस्टोरियन आशिल्लो. ताणें एक पेज बरयली, पालासिदू स्वामीजी म्हणून. पालासिदू स्वामीजी, पालासी स्वामी म्हणजे पॅलेस, स्वामी महाराजाची पॅलेस. ती ताणें तेन्ना बरयल्ली. पूण स्वामी महाराजाची पॅलेस आनी हे सगळे राजवैभव जे आसा रामाचे ते निर्माण करपाचें, पर्तगाळी वास्तुरूपान करपाचें काम ह्या स्वामी महाराजांनी केलां. आतां तूं पळयात केलो विस्तार जालो तो, केदें मोठें हें जालां. हांव आमचे आर्किटेक्ट तेन्ना आमचे आर्किटेक्ट आशिल्ले तेन्ना शिर्के म्हणटा तांकां विचारिल्लें, बाबा हें तूं कशें केलें. तर ताणें एकच म्हाका सांगलें की पर्तगाळ मठाक कितें करतना आमच्यो हांगा कसल्यो वस्तू नात, सगळ्यान भायले हाडचे पडटात. प्लॅन सुंदर आसा, करपाचें खूब आसा, पूण तें जातलें काय कितें म्हाका भंय आशिल्ली. जेन्ना आमी स्वामी महाराजा चरणाक विनंती केली हें कशें जातलें, जातलें काय जावचें ना, आपल्याक भंय दिसता. स्वामी महाराजान एकच सांगलें, भितर राम बसला आनी स्वामान आमकां सांगलां हें काम जातलें. आनी खरोखरच 8 दीस आसतना तांणी सांगलें की जें कितें घडलां तें आपूण केलें ना, तें रामान केलां आनी स्वामी महाराजान केलां. त्या स्वामी महाराजा वाणयेक, स्वामी महाराजाच्या तोंडांतल्यान प्रभू रामचंद्र उलयता, प्रभू वीर विठ्ठल उलयता, इतली तांची तपश्चर्या आसा. आनी ही तपश्चर्या आसा म्हणून येदे वेळेर काम करपाक पावल्यात. आनी म्हणून हें सांगपाचें काम कितें की ही तपश्चर्या आसा आनी हे तपश्चर्या तपोनिश्ठ अशे स्वामी ह्या भटकळ मठाक पावल्यात. आनी ह्या भटकळ मठाक आमकां तातूंत आनी एक म्हणजे अदीक म्हयन्याक तुमकां स्वागत करप 10 दिसांनी मेळना. प्रदीप मामान सांगलां, म्हणजे प्रदीप मामाची सगळी फॅमिली पळय अशें पयलीं पुत्तू मामी आमी खूब काम करताले, पुत्तू मामा बरोबर खूब आवडला. आनी आमी तेन्ना म्हणटाले भटकळ म्हणे पुत्तू मामाला भटकळ म्हणून म्हणटाले तेन्ना मैदान. आनी तांणी खूब मोठें अशें काम केल्लें. हें काम करता तो फक्त तो तागे देवाक म्हणटालो, स्वाम्याक म्हणटालो, रामदेवाक म्हणटालो. अशी तुमकां संदी मेळ्ळ्या. तुमी सगळ्यांनीच तन मनान जर सेवा केली तर ती तुमकां पावल शिवाय केन्नाच रावची ना. आनी येत्या खेपे जेन्ना परतून जेन्ना स्वामी येतले तेन्ना तुमकां आनंदान तें आनी परतून सेवा करपाची उमेद येतली. आनी म्हणूनच हांव तुमकां सांगता, आतां ह्या वर्साक आतां 3रो प्रोग्राम पर्तगाळी मठांत जावपाचो आसा. एक पयली पुण्यतिथी गुरुवर्याची पयली पुण्यतिथी 3 दिसांनी जाली.
10 दिसांचो पयलीं पंचशताब्दी 550 वर्सांचो सार्ध पंचशताब्दी उत्सव अविस्मरणीय असो जालो आनी ज्याचें नांव ज्या उत्सवाचें तें फकत गोंयाकच न्हय भारताकच न्हय तर जगाच्या इतिहासांक नमून दवरिल्लें आसा. आनी म्हणूनच हें येदे व्हडलें काम म्हणजे ही तपश्चर्या येदी व्हडली आसा म्हणून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक सुद्दां सांगचें पडलें ही दक्षिण अयोध्या म्हणून तुमची आनी ही दक्षिण अयोध्या जर खंयची आसत ही निर्माण केली आमच्या स्वामी महाराजांनी. ताजे नंतर जेन्ना मोदी पंतप्रधान दिल्लीक पावले तेन्ना तांच्या आपल्या मंत्र्यांक सुद्दां सांगलें अरे तुमी वचून पर्तगाळी वचून येयात आं. आनी गोंयचे जे मंत्री आमचे मुख्यमंत्री सगळे आमचे दिगंबर कामत बी सगळे गेल्ले तांणी सांगलें स्वामी तुमचे बरे कल्पक आसात म्हणून बरे दूरदृश्टीचे 100 वर्सांची मुखाल्ली नजर आशिल्ले मनीस आसात म्हणून. आनी म्हणूनच येद वेळ काम जाता स्वाम्या फाटल्यान तुमी रावात हो तांणी सांगिल्लें मनीस. म्हणजे तुम्ही पळयात म्हणजे स्वाम्यान सुद्दां तांचेर सुद्दां येद व्हडलो तांचेर हें घालो. आनी म्हणूनच अंदू चातुर्मास पर्तगाळी आसा आनी चातुर्मास पर्तगाळीक स्वामी महाराजांच्या आज्ञेन स्वामी महाराजांच्या कृपेन म्हाका ताणें अध्यक्ष चातुर्मास समितीच केल्लो आसा. हांव स्वामी महाराजांच्याच आज्ञेन सांगता की ह्या चातुर्मासाक 5 ऑगस्टाक सुरू जातलो तो 26 जानेवारीक ताजी सांगता जातली. मदीं मदीं सप्टेंबराक 20 सप्टेंबराक सांगता जातली आनी असो 50-55 दिसांचो हें आसतलो. तुमी सगळ्यांनी येवचें तुमी सगळ्यांनी स्वाम्याची सेवा करची स्वाम्याचे आशिर्वाद घेवचे कित्याक चातुर्मासाचो काळ जो आसा तो स्वामी महाराज एकाच जाग्यार बसतात. सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सगळ्या समाज बांधवांनी अनुयायांनी स्वाम्याचे म्हारा येवन स्वाम्याची एक सेवा करपाची आसा आनी स्वाम्याचे आशिर्वाद घेवपा सारके आसात. हांव तुमकां सगळ्यां कडेन एक नम्र हात जोडून विनंती करता तुमी मोठ्या संख्येन त्या दिसांनी पर्तगाळी मठांत येवचें. पर्तगाळी मठाचें जें आतां आनी जें वैभव जें वाडलां तें वैभव तुमी पळोवचें स्वाम्याची सेवा करची आनी आमकां सगळ्यांक तुमी उपकारान भरचें. आज तसो हांव जो कितें म्हणजे वर्णन केलां तो हांव व्हडलो मनीस न्हय हांव तुमचे भशेन मनीस हांव मठाचो मनीस आयला आनी जेन्ना भटकळ मठाक जेन्ना येता तो ह्या भटकळ मठाचोच हांव सेवक आसा आनी तुमचे सेवक म्हणून हांव हांगा येयलो आसा आनी चीफ गेस्ट म्हणून हांव हांगा आयलो ना. स्वाम्याच्या आज्ञेन आयला स्वाम्याच्या कृपेन आयला आनी म्हाका तुमी उलोवपाक ही संदी दिली म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरी करी म्हणटा आनी स्वाम्याच्या चरणाक हांव नमस्कार करता. हांवें प्रारंभारी म्हणलें अनिल बापय मामो ज्ञान भंडार म्हूण तुमकां आतां हांव कसलें म्हणलें म्हूण कळीत येवन उरतलें. 10 मिनीट दिल्ले 35 मिनीट उलयले तांणी हांव तर 35 मिनीट जाले रे कितलें उलयतलें ताका म्हणलें तांगे प्रति एक इतिहासू प्रति एक रेकॉर्ड तांणी उरबलेर पुरो पटा 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 तांगेले तोंडार येता. असल अगाध वाक्चातुर्य तशें तसलें वाग्मी सरस्वती पुत्र आमगेले अनिल बाप पैमाम होडान चप्पळ मारून तांकां एक पंत धन्यवाद समर्पण करता. आतां आमगेले अधिक मासा महोत्सवा वेळारी तशीची आमगेले संस्थानाचे शाखा मठाचे 550 वर्स जाले उडगासा खातीर जाता असेल तसलो हो कार्यक्रमांतू निरंतर जावन हे मठा खातीर श्रमदान दिलेले तसलें साधन केलेलें तसलें सेव केलेलें तसलें एक 2-3 साधकांक हे संदर्भारी गुरुवर्यालय अमृत हस्तान आशिर्वाद काडून दिवका म्हणचे एक तीर्मान 10 जणां वतीन तांणी कमिटीन घेतले. आजी ते एक 3 साधकांक एक 4 लोकांक गुरुवर्याल हातान फलमंत्रक्षत काडून दिवं तसले एक संदर्भ आतां आमकां मेळ्ळेलो आसा. प्रथमतः प्रस्तुत आमगेले 10 जणां मठाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले तसले नागेश पुंडलीक कामत माम हांगेल बदल 2 उतरां उलोवच्याक सतीश पै मामाक हांव आमंत्रण दिता की नागेश मामू समाजाचे पुरा लोकांक गोत आसा जलतकी तांगेल बदल ह्या संदर्भारी एक उडगासाक सतीश अण्णा आपण 2 उतरां उलोवका म्हूण ताणें आश पावली. तशें जावन तांगेल खातीर एक 3 मिनीट दवरलो आसा. हे नागेश मामा बद्दल आतां आमी 3 मिनिटांची उतरां सतीश अण्णा लेगीत आमी आयकुया. श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः.
श्री शांतीर कामाक्षी देवाकर लुगास करून श्री गुरु महाराजाला अनुमती घेऊन आणि सबीर बशील मालगड्यावरी अनुमती विचारून हांव नागेश अण्णा नागेश पुंडलीक कामत म्हणचकिंत फुल्ला नागेश अण्णा म्हळ्यारीची पूर लोकांक कळटा. हांव तांगेले बद्दल कसं सांगू. हांव मठान तूं मानता सांगा ती येवचे म्हळ्यार सानस न्हू मठां भितर पळोवचें म्हळ्यार नागेश अण्णा सुब्राय मामू आनीक नाणबाळक माम हरिश्चंद्र माम अशी. नागेश अण्णान एलेमरेया काई तशी काम करचे शिवाय ताण काम केलें कोणालेय दोळे दिसना. पयलें आतां दूद पुरा कडेन मेळटा जाल्यार पयलीं दूद मेळनाशिल्लें. सोमेल्या पुजेक सकाळीचें दूद हांगे 10 घरा कडेन दुदाचें उरता आशिल्लें. आज हांगेले घर सकाळी कळ्ळें तांगेले घर काणाची टायमींग उरनाशिल्लें जाल्यार नागेश अण्णा सकाळी सायकल मारून वचून ते 10 की 15 घरां वचून पळोवन त्या टायमा भितर हांगा देवा पुजेक दूद पावोवचें सोमेर गुडूक दूद पावत तशीं करचें मेन काम नागेश अण्णान करचें आशिल्लें. आतां म्हणून कांय तेन्ना मोबायल ना कांय ना जाल्यारीची एक दिवस चूक नाशी एक तो टायम चूक नाशी. सोमेल पुजेल आमगेले सोमेले टायमिंगान तूं सर्व लोकांक वतास जाल्यार नागेश अण्णान तो टायम त्या टायमार तें येवन पावोवन दिवचें आशिल्लें म्हणलें तें आतोरी दोळे येद्रा दिसता. हो द्वारकानाथ सोमेल व्हड भक्त नागेश अण्णा लेगीत 2 उतर द्वारकानाथ सोमेल आमी अशी उलोवचें सूर केल्यार पुरो ताका एक उमेदशी येता. काली हांव ते बशिल्ले तेन्ना विचारलें नागेश अण्णा द्वारकानाथ सोमेल हय रे हे पळय हे वाटेच पुरा बांदून दिल्लें तांगेले कालाचें तांणी मुखार राबून पुरा करचें तांगेले आंगा बण्ण न्हू भांगरा बण्ण रे तांगेले तिळ्ळो कितलो चंद रे म्हणून ताण ते इतलो भावूक जावन ते सोमेल बद्दल सांगचें पळयल्यार स्वामी खरेंच मन भरून येता. तशींच तांणी कृष्णा म्हणून शापोवचें आशिल्लें आनीक नागेश अण्णान तरी सगळो वेळ तांगेले पांय चिड्डे ते बसचें आशिल्लें. नागेश अण्णाक उडोवगा सुरचें पुरो ते न्हयशी रात्रीचें द्वारकानाथ स्वामीन पेंटेर म्हणजे कितें गांवांत भोंवचें वचचें आशिल्लें. नागेश अण्णान मात तरी गॅस लायट दवर न्हू स्वामी सांगता एक 7-8 10 लोकां सांगता आमी तेन्ना सांगना तांगेले सांगता आमी व्हरी वचचें जाल्यार गॅस लायट मात तरी नागेश अण्णान दवरून वचचें. आनी तांणी यक्षगानाक वरी वचची तांकां हें आशिल्लें तेन्ना वरी नागेश अण्णान तांगे तें आमंत्रण हाडोसून तांकां सांगून थंय मेन तो कोण आशिल्लो म्हूण म्हाका समज लक्ष ना नागेश अण्णा श्रेणीच्या सांगून तें आमंत्रण हाडोसून सोमे सांगाती थंय व्हरून तांकां एक थंय अर्द तास बसून ओपास मठ आपूण हाडचें हें पुरो नागेश अण्णाल मुंदाळत्व आशिल्लें. नागेश अण्ण म्हळ्यार नागेश अण्ण हे पारव्या जोडी नागेश अण्णा आनी सुब्राय अण्णा हे दोनी पारव्या जोडीशी पयलीं दोनांक काम करचें. आनीक मेल बाप्पान तुमगो दोस राय पळय स्ट्रिक्ट ताणें कोणाक होगळशिल्लें म्हणलें हांव आयकलें ना जाल्यार हांव 78 दुकानां बशिल्लो तेन्ना खंयचेय गांवचें काम जेवो सोम्यान येवचें हें तोरण घालचें चंदाय करचें फुटपण करचें खंयच्यानूच ताण म्हणचें एक नागेश आनी एक आमगेलो बुड्ड म्हळ्यार सुब्राय म्हगेले 2 हात पळतानी ताणें नेसल चिडोवन उरचें देखून खंयचें काम जाल्यार सलीस करून वचें म्हणून होगळशिल्लें ना रायपय ना हांगेले बद्दल हांव आयकलां शिवाय 2-3 पद आनी कोणाक ताणें होगळशिल्लें हांवें आयज तारीख आयकलें ना. गोपीनाथ न्हंयत लागीं आमगेले तें स्वामेले 2 वृंदावन आसा सर्वांक वतस आतां पुराय तें चंद जाल्या जाल्यार पयलीं थंय वचच्या रस्तो नाशिल्लो थंय वर्सा 1-2 पण प्रोग्राम जाता जाल्यार नागेश अण्णा सुब्राय अण्णा थंय वचून राबून ते रस्त करूं सुचकी तोरण घालूं सुचकी ते फुलां सेव करचकी ते आपणेलेंच म्हणलें म्हणून ते आंगार घेवन दुसरें कोणी ना हांवें करचें म्हणलें ते उद्देशा प्रमाण तांणी पयलीं 2 काम करून आयल्या.
मठान तरी तांक कितलं उद्दाक घालून न्हू कितलं चंद करून कितलं धुवन क्लीन केल्यार न्हू व्हड कार्यकर्ता तो ते कार्यकर्ता म्हणच्यान तूं म्हाका काही हें ना आजी तो आमगेलो प्रेसिडेंट जाला एक देशाचो मोदी कार्यकर्ता जावन देशा प्रधानमंत्री जाल्लो नेक्स्ट म्हळ्यार आमगेले नागेशणा आमगेले समाजाचो आनी आमगेले सगळे गांवचे भितर कार्यकर्ता जावन आज तो प्रेसिडेंट जाला तो प्रेसिडेंट जातो हं म्हणतोय ना जाल्यार आमी पुरा चेडवान ताजेर आशिल्ले मोगाक ताका अडचून दवरून तूं प्रेसिडेंट जाल्ले पुरो तुवें काम तो पुरो आमी करताचे म्हणून ताका प्रेसिडेंट हुद्द्यार हकान बसयलें जाल्यार तागेलें इतलें कळवळ म्हळ्यार तुमकां गुत्तुरचें पुरो हें इतलें उठून मांडून घेतलें सोम्यान एक 12 दिवसांक प्रोग्राम दिला ताका कळवळो हें जात की ना कितें तें जात की ना कितें अशें जावन 2 दीस हॉस्पिटलायजेशन वरी जालें ताका जाल्यार आतां काल विचारलें अणा कस जालें रे म्हळें ना रे भारी चंदन रे स्वामी खुशी आसा रे हाज्याची सूख खंयचें आसा रे न्ही दुसरें हें तागेलें उतर शिवाय खंयचें ह्यांत मुखार पडतालें न्ही आनी मठाचे पिल्लर आनीक सांगता म्हळ्यार हांगा आतां पयलें मठांत पुरो आयदन आशिल्लीं त्या आयदनां पुराय कलय करची आशिल्ली ते कलय करचें काम हांगा न्हू प्रति वर्सा 2 पंत तितलीं आयदन ती देवन नाणबळाक मामा शिलोची जाल्यार ताका 2 7 म्हळ्यार हे सुब्रय मामानीक आमगेले नागेशणा ती तितलीं आयदन देवन ताका कलय करूं सुचें ते ओपास ते जाग्यार थंय पावोवचें थंय दवरचें ते पुराय प्रति वर्स चूकनाशी करचें तें आतां आमकां उडगास येता तेन्नाशी 1987 आमी हांगा चातुर्मास केलो चातुर्मासांत एक 2 म्हयने बाकी आसतना आमगे बापान पुतणा जोर केलें हेरे थंय लाकूड पळया हें पुरो आसा तूं कसन ना हांगा बसला 2 म्हयने आसा आं कसन कर तूं जबाबदार घेवन म्हणून ताका जोर करून पुतण पयलीं आयिल्लो नागेशणाली आनी येवन पयलीं नागेशणाल पायल 2 रोण सोळें ताणें वय न्हय रे नागेशणा पयलीं रोण सोळें मरे अशें अशें पुरो आसा म्हाका कसनय कळना आनी पुरो म्हाका चेडवान हें म्हणून केलें तूं म्हाका कशें करता पुतो तूं कांय भिवू नाका मरे तूं भायच कशें की कलेक्शन की हें की तुगेलें तें पुरो पळोवंक हांगा पुरा जबाबदार हांव पळोवंक गेलो न्हय म्हणून तेन्ना चातुर्मास सुरू जावचे 5 दीस पयलीं दवरून आनी चातुर्मास जाल्ले 5 दीस नंतर ते मठांतूय न्हिदोन आशिल्ले आतां प्रदीपान सांगिल्लें म्हणून एक 7-8 10 पर्यंत चेडवां भितर नागेशण स्पश्ट इवन द्वारकानाथ स्वामी हाजे वेळार तांणी भितर थंय न्हिदोन उरलेलीची नागेशण भायर न्हिदोन उरता आशिल्लो ताणें तें कृष्णा म्हळ्यार कोण थंय वचून भितर धांवचें आनी तांकां पांय अडचें थंय तांगेले पांयारी न्हिदोन पडचें नागेशणान पळय न्हय नागेशणा तशी इतलें ताणें निस्वार्थ सेवा मठाक समाजाक दिल्या ताका देखून हांव स्वामेली मागतां सर्व पेंटेकारे वतीन कमिटी वतीन आनी आमगे पर्सन कुटुंबा वतीन नागेशणाक अशीं फुल्लां म्हणून तागेलें मुखावेलें जिवन उगूर जावन परमळ जावन चंद जावन तागेलें आरोग्य परिपूर्ण जावं तशीं स्वामीन ताका आशिर्वाद करता म्हणून मागून मेगले 2 उतरां भेट आतां नागेश मामाना तांगेल धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी नागेश कामत तांगेल सांगाती स्वामेले प्रसाद घेवका म्हणून हांव विनंती करता आतां सतीशाणान सांगिल्लें म्हणके समाजाचे एलेमरिया काई तो अधिक मासाचे हे पर्वकालार वरिकची अत्यंत उमेदीरी मस्तीतली जबाबदारी घेवन काम केलेलें आसा हे संदर्भारी गुरुवर्यान तांकां मंत्राक्षत प्रसाद दिवन आशिर्वाद करका म्हणून गुरुवर्या लेगी समस्त समाज बांधव विनंती करताच तशीची सुनीता वयनीन शालिनी मायेक हळद कुंकुम दिवन होंटी बरका म्हणून विनंती करता तशीची आयचे वेदिकेरी अनेक गौरव समर्पण कोणाक म्हूण तर सांगले रे राजेश कामत कसं लायक म्हळ्यार रे आम कोट्टू लोकांची गोत आसा
राजेश शणाले बाप्पा हरिश्चंद्र माम प्रति एक मठाचे कार्यक्रमा भितरी स्वाम्यान आयले तेन्ना पंचपर्व वेळारी काम करता आशिल्लो. तांगेल सांगातीची राजेश्वरीकाची तांगेल वडनाटान तोरणू पुरा काम बापाले जबाबदारी घेवचे शिकून आजी संपूर्ण तांगेल बापाले जबाबदारी घेवन मठाची देखरेखी करता आसा. श्रद्धा भक्तीन निश्ठेन काम करता आसा. तांणी केलेलें काम एक दोन न्हय, मस्त जबाबदारी काम. कित्याक की म्हळ्यार मठाचे अकाउंट्स बरोवचे, मठ क्लिनींग पळोवन घेवचें, मठाचे मेंटेनन्स पळोवचें, वनभोजन उरतालें, वर्धंती उरतालें, कृष्णाष्टमी उरतालें, नोवपी उरतालें, चवथी उरतालें, लग्न मुंज उरतालें. हे प्रत्येक शुभशोभनादी कार्यक्रमा वेळारी मठ धुवो सुचकी, रांदपा तयारी करचकी, आयदन की प्रत्येक व्यवस्था करका हे पुरा व्यवस्था सुव्यवस्थीत जावन केलेली कीर्ती आमगेले राजेश कामत हांगा पावता. तशें जावन आमी मोठ्ठो लोकांनी चप्पाळे मारून तांकां अभिनंदन करताची तांणी गुरुवर्याले चरणां येवन तांगेले बायल तशीची श्रीमती रचना तांणी बीची तांगेले सांगातीची गुरुवर्यालेगी आशिर्वाद प्रसाद घेवका म्हूण विनंती करता. एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन तांगेले आमी पळोव येता. असल एक पर्वकालू शाखा मठाचे 5.5 वर्ष पूर्ती जाले तसल पर्वकालू तशीच पुरुषोत्तम मासू गुरुवर्याल मुक्कामांतू गुरुवर्याले हाताना एक आशिर्वाद घेवं तसल एक भाग्य आजी ह्या दंपतींक जोडीक मेळ्ळेलें आसा. सो हे आमी ह्या संदर्भारी तांकां अभिनंदन समर्पण करताची. अशीची देव मुखारी स्वामेल दया स्वामेल आशिर्वादू तशी देवाल अनुग्रह हे कुटुंबा वयर सदा उरो म्हणून देवचरणी गुरुचरणी आमी प्रार्थना करया. तशीची नेक्स्ट हे वेदिकेचेरी गौरव स्वीकार करच्याक आजी 10 जणांनी सिलेक्ट केलेले भटमामाक कोण म्हण तर जाल्यारी आमगो तसं परमपूजनीय मालगड्यांक पुरा गोतूरच्या पुरा परमपूजनीय द्वारकानाथ तीर्थ स्वामेल कालकिर्तींतू आमगेल वडेर मठांतू श्री रुक्मिणी सत्यभामा सहित गोपालकृष्ण देवाक पूज करता आशिल्ले कोकभटमाम. कोकभटमाम ओट्टो लोकांक प्रितीपात्र जावन अत्यंत सरळ आनी निगर्वी जावन आशिल्लो अशी म्हालगडी म्हणटाची. ते सज्जनाले सेव जाल्ले नंतर रमेश भटमामान ती पूज वैसून घेतली. तज नंतर अत्यंत श्रद्धेन निश्ठेन मठांतू सुमार 40 वर्ष रुक्मिणी सत्यभामा सहित गोपालकृष्ण देवाक पूज केलेले आमगेल रमेश भटमामान. तांणी केलेली निस्वार्थ सेवा तांगेल ती सिंप्लिसिटी तांणी उल्लोचे गोड उतर प्रत्येक यजमानाक बी खुश जात आशिल्ली. हांव खुसाल केल रे म्हण घेनू कसने असलेरीचे ओट्टो लोकां प्रिती पात्र जालेलो आमगेल रमेश भटमामू. कसने एक दक्षिण दिले म्हणटर जाल्यार तुगेले मस्त दुड्ड आस म्हण गोत्तास रे म्हाका इतलो टू नाका घे म्हाका इतले पुरो म्हूण दिल्लेले दुड्डू वापस दिवत तसल भटमाम कोणी आसा म्हणटर जाल्यार वन अँड ओन्ली रमेश भटमाम म्हूण आमी हेम्मेन सांगेता. तसल एक साधना तसल एक सेवा केलेले भटमाम तो. तशीच नेक्स्ट आयले म्हणटर जाल्यार अच्युत भटमाम तांणी बीची आमगेले गोकर्ण मठ संस्थानाक मस्त सेव दिलेलो आसा. आमगेले द्वारकानाथ तीर्थ स्वामेल कालगट्टांतू 5 वर्ष तांणी सेव केले. कडेरी विद्याधीश तीर्थ स्वामेल कालकिर्तींतू 40 वर्ष अशी टोटली 45 इयर्स विद्याधिराज तीर्थ स्वामेल कालकिर्तींतू 40 वर्ष तांणी काम केले. टोटली 45 इयर्स आमगेले गोकर्ण मठ संस्थानाक आमगेले रमेश भटमामान काम केले. त्या संदर्भाचेर तांगेले उडगास काडताची तांगेले नेक्स्ट जनरेशन 3rd जनरेशन जावन आतां किशोर भटमाम कशी आमी कोक भटमामा विशय सांगल की कशी आमी रमेश भटमामा विशय सांगल की तांगेल किना एक गुंजी चड किशोर भटमाम आमगेलो. हे हांव सांगून कळका म्हणना आज सगळे गांवचे प्रत्येक मनश सांगताची तांगेल सिंप्लिसिटी कसं न्हय म्हूण. मठांत वचून तांणी डिग्री घेवन वेदमुर्ती जावन हांगा आयले तांणी देवाल पूज केले जाल्यार कितले व्हड काम जाताची जाल्यार प्रत्येकान तूं पर्सनल इंट्रस्ट घेवन खंयचेय कार्यक्रम पडच्या दिना नशीची आमगेले किशोर भटमाम भारी प्रितीन 10 जनां सांगात होंदाणिकेचेर उरून श्रद्धेन भक्तीन निश्ठेन हे भटपण करून वता आसाची. आमगेले किशोर भटमामो मठान चलचे खंयचेय एक उत्सवादी वेळारी भारी उमेदीन तयारी करताची. आज ही पळयताचे आमी आमगेले हे जो इतले दिवस आमगेले पुरुषोत्तम मासाचे कार्यक्रमांतू एक दिवस आमगेले देवाक एक अवताराचेर आमकां पळोवत तसले एक भाग्य आमगेले किशोर भटमामान दिले. तितले चंद अलंकार करून कोणकोणाले कितें हाणू दिसा एक रुपारी दिसा एक अवताराचेर देवाक अलंकार करून पळोवत तसले भाग्य आमकां दिले.
तितले न्हय अधिक मासाची मिटींग जाली तेन्ना आमी कसनेची यज्ञ हवन घालून घेवचें जायना आशिल्लें पुरुषोत्तम मासो जाल्यार आमी कित्याक अशी कर न्हय म्हणून घेवन ऑप्शन दिवन लक्ष तुळसी अर्चन उरतलें लक्ष कुंकुम अर्चन सेवेच उरतलें लक्ष प्रदक्षिणे कॉन्सेप्ट उरतलें हे ಒಟ್ಟು 10 जनां मना घाल घेवन हे ಒಟ್ಟು गुरुवर्याल चरणा व्हरून गुरुवर्याल अनुमती घेवन आज जो हे चंदायन अधिक मासा चितलो कार्यक्रम चंदायन जालो हाजी पुरा मागशी सूत्र जार जावन आशिल्लें आमगेले किशोर भट माम म्हणून घेवन हेम्मेन सांगताची आतां किशोर भट मामान तांगेले धर्मपत्नी कृपा श्रीमती कृपा भट सहित जावन गुरुवर्याल चरणाक येवन स्वाम्याल आशीर्वाद घेवका म्हणून हांव विनंती करता आनी मुखार बी हरिगुरू आशीर्वादान स्वाम्याल आशीर्वादान किशोर भट मामाले सारथ्यान तो आमगेल्या मठान तो मस्तीतलो असल होडोड कार्यक्रम जाव तशी जावं अशी देवचरणी गुरुचरणी मागणी करीत देवाल आशीर्वाद गुरुल आशीर्वाद हांकां हांगेल कुटुंबाक केन्ना उरो अशी प्रार्थना करताची चप्पाळे मारून तांकां वेदिकेक स्वागत करया. तशी नरहरी भटमामू मठान तूं ताही हांगा थंय धांव खेळताची चुरकतन दाखयताची ಒಟ್ಟು ಲೋಕ ಪ್ರೀತಿचे मोगाच भटमाम जाल्याची नरहरी भटमाम तांणी बी स्वामी सांगात स्वाम्या लागीं प्रसाद घेवका. हांगपळ तशीची आज आम्ही नागेश मामाक स्वाम्याल हातान गौरव समर्पण केले राजेश शर्णाक गेले किशोर भट मामाल फॅमिली गेले आनी एक गौरव सन्मान आसा कोणाक म्हळ्यार इतले दिवसू आमी कोणाले अमृत कंठान सुश्राव्य जावन आमी भागवत पठण ऐकल की तसल एक विद्वान बी रामकृष्ण भट तांगे बद्दल 2 उलोवका म्हणटर जाल्यार हांणी ब्रह्मावर वैदिक घराण्यांतू जन्म घेवन बेंगलोरांतू शिक्षण घेवन मुलकी पाठशालेंतू वेद अध्ययन कोरून पुरोहितकी शिकून 8 वर्ष पेजावर पूर्ण प्रज्ञपीठांतू व्याकरण न्याय वेदांत शास्त्र अध्ययन करून वेदविद्या पारंगत जाले तसले विद्वान बी रामकृष्ण भट बेंगलोर हांकां हांव स्वाम्या लेगी आशीर्वाद घेवच्याक स्वागत करता. पेजावर श्री श्री विश्वेश तीर्थ स्वाम्याल मार्गदर्शनांतू 2 वर्ष श्रीमन न्यायसुधा ग्रंथ अध्ययन करून यशस्वी जावन सुधा मंगल केलेले तसले आमगेले संस्थानाचे एकैक अगम्य साधन केलें तसल साधक व्यक्तित्व विद्वान बी रामकृष्ण भट माम म्हणच्याक आमकां मस्त प्राऊड फील जाता आसा. संस्कृतांतू MA करून नवीन न्याय भागांतू प्रथम श्रेणींतू 2 गोल्ड मेडल घेतील तसल कीर्ती आमगेले विद्वान बी रामकृष्ण भट मामाक पावता म्हूण सांगच्याक खुश पावता. पूर्ण प्रज्ञ विद्यापीठांतू 12 वर्ष सतत विद्याभ्यास करून परिपूर्ण केले बदल पेजावर मठाचे श्रीमद विश्वप्रसन्न तीर्थ स्वामीना सच्चास्त्र विद्वान म्हण तसल एक गौरव बिरुदांकन दिलेले तसल एक भटमाम आमगेले विद्वान बी रामकृष्ण भट म्हूण सांगच्याक खुशी दिसता. आजी तांणी परमपूजनीय गुरुवर्याल हाताना आशीर्वाद घेतिल आसा. हाजिकिना होडोड वेदिका होडोड सन्मान होडोड बिरुदावळी तांकां मेळत तशें जावं विदेशांत वरीक वचून तांगेले भागवत पठण जावं तसले अवकाशू तांकां मेळत तशें जावं अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे प्रकट जावं तसले जिवोत्तम पत्रिकेचे सहसंपादक जावन आशिल्ले तसले तांकां तशीची तांगेले धर्मपत्नी पवित्रा भट हांकां देव बरें करो म्हणून देवाले मागणी करून तांकां अभिनंदन समर्पण करता. आतां वेदिकेचेर आशिल्ले तसले अनिल बाब पैमामान परमपूजनीय गुरुवर्या लागीं फलमंत्र क्षत घेवका म्हणून विनंती करता. तशीची वेदिकेर उपस्थित आशिल्ले तसले प्रदीप पैमामान बी गुरुवर्या लागीं फलमंत्राक्षत घेवका म्हणून विनंती करता. तशीची नरेंद्र नायक आमगेले समाजाचे उपाध्यक्ष हांणी बी स्वामी लेगी गौरव प्रसाद घेवका म्हणून विनंती करता.
समय मस्त जाला वेळ काढणं नशीची दोन्ही उतरानं वंदनार्पण करच प्रयत्न बी करता आजी व्यासपीठाचेरी उपस्थित उरनू आमगेले हे पुरुषोत्तम मासाचे धर्मसभेंत येवन आमकां ओट्टू लोकांक आशिर्वाद वचन करचे आयलेले तसले परमपूजनीय गुरुवर्याक 10 जनां तर्फेन आनी उपस्थित पुरा आस्तिक बांधव समाज बांधवा तर्फेन अनंत अनंत धन्यवाद समर्पण करून तांगेले आशिर्वाद मागता तशीची हे एक इतलो व्हड चंद कार्यक्रमाक वस्तू रुपाचेरी होरेकाणीक मस्त लोकांक दिलेले आसा सामग्री दिवन ते पुरा होरेकाणीक दिलेले तसले समस्त आमगेले समाज बांधवांक हांव 10 जनां वतीन आनी हे पुरुषोत्तम मासाचरणेचे समिती वतीन अनंतानंत धन्यवाद समर्पण करता तशी हो कार्यक्रम इतलो चंद जावच्याक मुख्य कारण आमगेले व्हॉलंटियर्स खंयचेच काम मठांत आसा म्हणटा जाल्यार ते पडच्या दिना नशीची प्रति एक व्हॉलंटियर्स सकाळ उरो रात उरो सांज उरो पळयना नशीची डेडिकेशन दिवन काम केल्लें आसा हे पुरा व्हॉलंटियर्साक 10 जनां वतीन अनंतानंत धन्यवाद समर्पण करता तशीची आमगेल गांवांतू खंयचे काम खंयचे उत्सव खंयचे संभ्रमोत्सव गुरुवर्याल आगमन उत्सवादी जाल्ले म्हणटा जाल्यार महिला समितीच्या पात्र अति व्हड उरता एक विशय हे एक जावका गे म्हणून अध्यक्षा सांगले पुरो एक जेनुगुडाक कशी बाकी मूस भोर घेता की तशी अध्यक्षाने कसने सांगले म्हणटा जाल्यार पुरा महिला वृंद तांगेल सांगात तोरनु सांगील की ना 10 मिनिट पयले येवन प्रति एक काम चंद रितीर फूल घालतील म्हणके घांतूसून दिवचे आमगेल महिला समितीक ते क्रेडीट पावता तशी जावन फूल घांच विशय उरतले आमगेले अपूप रेडी करचे विशय उरतले सुप्रभात उरतले वाडचे विशय उरतले कुंकुमार्चने कार्यक्रमांत उरतले प्रति एकांतू भजना मंडळी विशय उरतले आमगेल महिला समितीच्यान मस्त आमकां हे सहाय सहकारू दिलेले आसा हे बद्दल समस्त महिला वृंदाक 10 जनां वतीन अनंतानंत धन्यवाद समर्पण करता तशीची उदयास्तमान सेवा अशी मस्त नमुने सेवे यादी आशिल्ले हे प्रति एक आमगेले समाज बांधवान तांकां साध्य जाल्ले तसले सेव करून सेवेदारांनी सहकार दिवन हे कार्यक्रमात चंदाय वाडोवन दिलेलो आसा हाजे बद्दल 10 जनां वतीन पुरा सेवादाराकाची हांव 10 जनां वतीन धन्यवाद समर्पण करता तशीची प्रतिनित्य आमी सकाळी तांनीक दनपारां जेवण सांजांनी वपास फळार की प्रसाद की राती जेवण की पुरा केले हे पुरा केलेले आमगेले नळभटांक म्हळ्यार रांतमामाक आमगेले 10 जनां वतीन नळपाक करून घाल्ल्याक धन्यवाद समर्पण करता तशीची देवा येद्राक प्रतिनित्य भजन कोण दिल तसले पुरुष आनी महिला भजना मंडळी तशी परगांवच्यान येवन हांगा भजन कोण दिल तसले भजना मंडळीक बी आमगेले 10 जनां वतीन अनंत अनंत धन्यवाद समर्पण करता तशीची सेवा काउंटरार बसून प्रतिनित्य सेवा रिसीट काला कांड दिवन लॅकपॉक बरोवन घेवन आमगेले म्हालगड्यांनी बसून थंय मार्गदर्शन दिलेलें आसा सेवा काउंटराक बशील प्रति एक व्हॉलंटियर्साक बी अनेक पंत प्रत्येक जावन तुमकां धन्यवाद समर्पण करता आसा तशी इतलो व्हड कार्यक्रम गांतूंक घेतले तातूंत लक्ष तुलसी अर्चने उरतले तशीचे लक्ष कुंकुमार्चन उरतले लक्ष प्रदक्षिण उरतले प्रति एक शतकलश उरतले हे पुरा वैदिक वृंदाल सहकार ना नशीची साध्य ना आशिल्ले अशी जावन तांणी विशेष रितीर एक जबाबदारी घेवन तांकां जाय आशिल्ली टीम रेडी करून वैदिक वृंदान किशोर भट मामान पुरा भट मामान विशेष रितीर हे यशस्वी करच्याक सहकार दिलेलो आसा हाजे बद्दल भटमामाल टिमाक आमी 10 जनां वतीन विशेष रितीर धन्यवाद समर्पण करताची अशीची खंयची कोणाकाची चुकील जाल्यार आमगेले गांव आमगेले समाजाचे आमगेले कार्यक्रम म्हणले कोण आमगेलें नांव घेतिल्लें ना आमकां केलें ना अशी मना घेना नशीची कोण कोण आहात तूं तनू मना धनान सहकार केलेलो आसकी तांणी पुरा लोकांची देव बर करो गुरुल आशिर्वाद मेळो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करून वट्टू लोकांची धन्यवाद समर्पण करून मिगेले 2 उतरां हांगा धन्यवादाचे राबयता तशीची आतां परमपूजनीय गुरुवर्य व्यासपीठार विराजमान जाल्ले आसाची गुरुभक्ती केले निमित्यान सद्गुणपुरा एकत्र जात खंय गुरुभक्ती केले निमित्यान मनाचो अहंकार दूर जात खंय गुरुभक्ती केले निमित्यान परोक्ष जावन आमकां मुक्ती मेळत खंय तसले देवता स्वरूपी गुरुवर्य आज व्यासपीठार विराजमान जाल्ले आसाची तांणी आमकां वट्टू लोकांक आशिर्वाद
की, गोकर्ण मठ संस्थान की. मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदनः, मंगलम देवकी पुत्रः, मंगलम गरुडध्वजः. श्रीरामं हनुमत सेव्यं, श्रीकृष्णं भीमसेवितं, श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः. आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. भटकळ वडेर मठ हे आमगेले शाखा मठ स्थापन जावन करेक्ट 50 वर्ष परिपूर्ण जायत आसा. पर्तगाळी मठांतू आमगेल मठ नारायण तीर्थ स्वाम्याक संन्यास दीक्षा प्राप्त जावन घेवन नाजाल्यार एक संस्थान आरंभ जावन घेवन नाजाल्यार आमगेले वाराणसी मूल मठ स्थापन जावन घेवन नाजाल्यार रामदेव प्राप्त जावन घेवन अशी अनेक विषय घेवन घेवन 50 वर्ष जालेली उडगासा कितेरी अनेक रितीचे कार्यक्रम गांतून घेतले. पर्तगाळींतू मंगलोत्सव इत्यादी कुठू जाले. किंतु एक मठ जाल्यानंतर एक संस्थान स्थापन जाल्यानंतर वाराणसींतू मूल मठ स्थापन जाल्यानंतर तदनंतर शाखा चाल जाता. फर्स्ट ब्रँच, सेकंड ब्रँच, थर्ड ब्रँच अशी म्हणून. सो आमगेले संस्थानाचे पयले शाख म्हळ्यार आमगेले हे भटकळ वडेर मठ. सो संस्थान आरंभ जावन घेवन 50 वर्ष जाले. नेक्स्ट इयरची आमगेले शाखा भटकळ शाखा वैकेची आरंभ जावन घेवन ना मठ स्थापन जावन ना हे रामदेव हांग येवन घेवन 50 वर्ष जाता. नारायण तीर्थ स्वाम्यान वाराणसींतल्यान कडे हांग येवन हांग आयले नंतर भटकळाक आयला. आमी त्याची विचार करता आशिल्ले पळय जाग मस्त आशिल्लो हांगा. खंय जावका जाल्यार स्वाम्यान हें करीत. उडपी आशिल्ले ना आनी खंयचे गांव आशिल्ले, मुर्डेश्वर आशिल्ले, कुमटा आशिल्ले, खंय आशिल्ले. बट कसन की कसन आमकां गोतना तेन्ना कसन हें कितें म्हणून. बट स्वामी हांगा भटकळाक आयले. भटकळाक हांगा देवान पूज केले. मठ हांगा स्थापन जाले. त्याचीच एक भटकळ लोकांना भाग्य म्हणून घेवन तुम्ही लेखून घेवका की खंय अनेक अवकाश आशिल्ले. किंतु नारायण तीर्थ स्वामी भटकळाक आयले. रामदेवाक हांग पूजन केले आणि आजी हे एक शाखा मठ स्थापन जावन घेवन 50 वर्ष जायत आसा. सो आतां सांगिल्ले प्रमाणे संस्थानाक आनी मठाक मस्त एक अविनाभाव संबंध आसा. कशी गेल्यार सोडचेक जायना. कशी गेल्यार सोडचें जायना. कशी ना जे कशी स्टार्टींग तुवें धरलें म्हळ्यार फस्ट येवचें भटकळ. कित्याक म्हळ्यार रामदेव फस्ट आयलो भटकळाक. नारायण तीर्थ स्वामी वृंदावन आशिल्ले भटकळाक. फस्ट शाखा मठ आशिल्ले भटकळाक. इंदिराकांत तीर्थ स्वामी भटकळाचे. सो अशी अनेक रितीर आमगेलो एक घेवेत कडेर स्वाम्याला घेतील ना हे म्हणून तुम्ही लेखताले. आमकां दोन्ही लागता. भटकळ बेळगांव उठू लागता. बट भटकळ इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक संबंध पाविल आसा. तशीच नारायण तीर्थ स्वाम्याला हांगा वृंदावन आसा. जीवोत्तम तीर्थ स्वाम्याला वृंदावन आसा. सो इत्यादीक हें केलतना आमी भटकळचे म्हणून आमी सांगचेक किंता तांगेल उट्टूची एक कीर्ती नाजाल्यार नारायण तीर्थ स्वाम्याले वृंदावन आशिल्लें तसले गांव आमगेले भटकळ. जीवोत्तम तीर्थ स्वामी आशिल्ले गांव कसन आसा तें आमगेले भटकळ. नाजाल्यार रामदेव आयिल्ले तसले गांव आमगेले भटकळ म्हणून सांगच्याक आमकां मस्त खुशी जाता. आमगेले गांव भटकळ म्हणचे किंता त्या स्वाम्याल उठू पुण्य पावन एक 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 स्मृती चिन्ह हांगा आसा. रामदेव हांगा आयलो पळय खंयची रुपारी रामदेव हांगा आयलो. नारायण तीर्थ स्वामी हांगा वृंदावन आसता जाल्यार जीवोत्तम तीर्थ स्वामी हांगा वृंदावन आसता जाल्यार ताणें आनी 2 मठ बांदले. गोकर्ण आनी बसरूर. किंतु ते आनीक 50 जावच्याक आनीक मस्त वर्ष आसा. ते आनीक 550 जावच्याक आनीकची मस्त वर्ष आसा. किंतु भटकळ शाखा आमगेले मूल जाल्लो कुडेन नेक्स्ट इयराकची भटकळाक हे अवकाश मेळत आसा. आनी एक कसन एक भाग्य आमकां गोतना. देव कसन नमुने खेळता आसा आमकां गोतना. रामदेव भटकळाक आयलो.
हांगा भटकळाक स्थानांतू वडेर मठ स्थापन जाले 50 वर्ष वयकेची भटकळचे एक स्वामेले उपस्थितीन तो 50 वर्ष हांगा घडता आसा ते आमगेल भाग्य कशी देवान हें केलें की 50 वर्ष जाताना वापस एक भटकळ गांवांत तुची एक संबंधीत आशिल्ली तसले एक स्वामेले उपस्थितीन तूं भटकळकारांनी 50 वर्षाचे कार्यक्रम करता आसले एक अवकाशू देवान हाडूसून घेतलो म्हळ्यार तो रामदेव आमगेल फाटबला आसा म्हणून घेनो एक तो दाखोवन दिता आसा. सो अनेक रितीचे एक स्मृती चिन्ह भटकळ गांवांक संबंधीत आसा म्हळें प्रतिपंता केन्ना केन्ना भटकळा विशय आयलतना स्वाम्यान केन्नाय सांगचें आतां सांगिल तशी पै कुटुंब तुमी उट्टूची वट्ट जाल्ले म्हळ्यार तुमी निद्दिल तसले हस्तीक वयके जागोचेक जाता म्हळ्यार स्वाम्याक गोत आसा तशी सांगका म्हळ्यार तुमी तसले कसले तरी कार्य केल्लो उरका नाजाल्यार स्वामी तशी एकदम केन्ना सांगनाचे आमकां गोत आसा स्वाम्यालो स्वभाव स्वाम जर तशी सांगता म्हळ्यार मस्त तांणी पुर्वावलोकन करून घेवन मस्तीतले तांणी विचार करून घेवन तांणी सांगचे तसले तांगेलो स्वभाव एकपंत तांणी सांगनाचे. सो इतले आनी सांगता म्हळ्यार भटकळकारा बद्दल आमगेले स्वामेले तांणी गयांत कल्पवास आशिल्ले तेन्नाही भटकळकार आसाची प्रत्येक कडेन खंयचे ना खंयचे रितीरी भटकळ गांवचे संबंदीत आसा. स्वामेले सेवेक आमगेल परमगुरू स्वामेले सेवेक आमगेल गुरुले स्वामेले सेवेक भटकळचे गांवचे भट्टू अच्युत भट आशिल्लो. सो प्रत्येक संदर्भारी एक ना जाल्यार एक रुपारी भटकळचे एक संबंध संस्थानाक खंयचे ना जाल्यार खंयचे रितीरी प्राप्त जाल्लो आसा. 50 वर्षाचे कार्यक्रम करका म्हणून तुमी आलोचन केले तेन्नाच आमी सांगिल्ले की मध्य आनी खन्नाची करची किंता अधिक मास येता तेन्नाची 50 वर्षाचे कार्यक्रम करून घेवन अधिक पुण्य फल प्राप्त जावता असले एक संदर्भ मेळटा तेन्ना करे म्हणून आमी तेन्ना तांकां सांगले त्या प्रमाणे 12 दिवसाचे कार्यक्रम हांगा घडले. आतांची सांगिल्ले प्रमाणे प्रत्येक लोकान तांगेले यथानुशक्ती तांणी सेव केले. अपू फाडची की नाजाल्यार आतां भजनेचे विशय की सकाळी सुप्रभाता विशय की प्रत्येक गांवांत गेलतना एक एक रितीरी तांगेल योगदान करतात. प्रत्येक कडेन गेल्यार स्वामी येताची म्हळ कुडेन ते गांवच्या लोकांना तांगेल एक सेव करचे तसले एक परंपरा चोलून घेवन आयिल्लो आसा. तुमगेले एक कसन जालें की म्हळ्यार गोंयन तुल्यान धांवन आयला अपूप दान करचेक. तुमी उठो हांगा अपूप दान करता आसा न्ही ते थोडे उठू कडेन गेले सो तो हांगा आयलो कितें कोण मुखार आनी अवकाश मेळना म्हण कितें भटकळांत कडेर पळयल्यार हाणें हाजे पयले अधिक मासांत आयिल्ले तेन्ना वयकेची ताण हांव हांगा स्वामेल भेट आनी घेतिल्लो म्हणून घेवन तो सांगता आसा. म्हळ्यार इतले हे करून घेवन हांगा येवन घेवन पयले दीस रात्री राबून घेवन हांगा अपूपदान दीपदान इत्यादीक हांगा करून घेवन गेला. बेंगलोर आयला हांगा आयलो कित्याक म्हळ्यार तुमी उठूची हांगा उठू लोकांक बसून घेवन दवरून घेवन मस्त रितीर हें केलें हेची तुमगेले कार्या कितें म्हळ्यार लोक येवन घेवन हांगा अपूपदान करता म्हळ्यार तुमगेलें कार्य उठू लोकांक आवडलें म्हणून घेवन हाजे अर्थ म्हळ्यार कित्याक की म्हळ्यार अपूपदान करतना उठू लोकांक बसून की चंद रितीरी तांकां श्लोक सांगची की नाजाल्यार संकल्प करूं सुचकी हाजें महत्व सांगची की म्हळ्यार गोत उरना 2.5 वर्सांत एक पंत येता ग्रहस्थांक सांगून दिवचें पडटा वैदिकान त्याची तांगेलें कर्तव्य. सो तांकां सांगून घेवन कसले करता आसाचे कितें करता आसाची कसन जाता हाजें प्रयोजन हें उठू सांगून घेवन तांगे कडच्यान हें केल्यार तांकां एक समाधान हो हांव असलें एक कार्य आज हांव करत आसा म्हागेले निमित्तान कसलें एक पुण्यकार घडलें म्हणलें एक समाधान ताका मेळटा. सो तें एक समाधान घेवचें कितें तो गोवांतल्यान भटकळाक आयला कित्याक म्हण भटकळा येवन अपूपदान केल्ल्यार म्हाका एक समाधान मेळटा म्हणून घेवन तागेले एक इच्छा दवर घेवन तो हांगा आयला आसा. सो अशी भटकळ गांवांतू जालील तसल हे अधिक मासांतू ते देवाले नामस्मरण जावो नाजाल्यार गुरुले सेवा जावो रामदेव वीर विठ्ठलाल सेवा जावो प्रत्येक लोकांनी यथाशक्ती यथाभक्ती केल्लो आसा. आत्तानी आमगेले प्रवचन जाले नंतर आनी वापस आनी चालू आनी परत 12 स्तोत्र 5 दिवसाक आनी लक्ष तुलसी अर्चन आनी एकादशी दिवस आनी वापस भजन अखंड 24 तासाचे भजन 12 पर्यंत प्रत्येक दिवस एक ना जाल्यार एक गांतून घेवन हे एक अधिक मासाचे संपूर्ण फल घेवचे तसले एक अवकाश
हांगाचे कमिटी लोकांनी केले वेळोवेळी त्यांनी मार्गदर्शन घेवन हे सर्व ही कार्य केले. ताजेकिंता चड कसन की म्हळ्यार कार्यक्रम गांचे जाता किंतु कार्यक्रम गांतून जाले नंतर जर जन या ना जाल्यार ताका कार्यक्रमाची चंद आयना. किंतु भटकळकारान कितले पावस असल्यार वैकेची हांगा येवन गेनू मुद्दाम अधिक संख्येन येवन गेनू सर्व लोकांनी सेव केले निमित्तान मात्र हे कार्यक्रम चंद जाले म्हणून सांगच्याक आमी इच्छ पावता. म्हळ्यार कसनेची आमकां नाका, खाली देवाचेर आशिल्ली तसले एक प्रिती कितले आमी दवरून घेताची ते एक आमकां प्राप्त जालें म्हळ्यार आमकां उठूं प्राप्त जालें. बाकी आनी कसं आमकां जावका म्हूण ना. आमी स्मॉल एक साना विशय विचारत उरले रे, देवा म्हाका एक कार दी, देवा म्हाका एक गाडी दी, देवा म्हाका एक बंगलो दी, देवा म्हाका हे दी, एक्सेट्रा म्हणटाचे. बट तो सिंपल जावन गे लास्ट कसं सांगता इतल्यानी लिस्ट सांगचे किंता ताका उठू जावन गे ना कॉमन कसन की म्हणे म्हयन्याक लास्ट पगार कसन आसा त्याची चड मेळ्ळ्यार तांतू घरही घेवेत, कारही घेवेत, बायकही घेवेत, भांगरही खरीद करेत, उठूची घेवचे जाता. सपरेट हे कर ते कर अशी कर तशी कर एक विचारची किंता ते उठू घेवची किती रे कसन विचार का आमी एक पगारची 1 लाख आशिल्ली 10 लाख कोण सोड जालें सिंपल. त्या 10 लाखा भितर उठू आयल्या गेले इन्ग्रिडियंट्स सिंपल जावका म्हणून इतले 10 लिस्ट सांगचे किंता एक सांगून घे न्हू देवा मागेले पगारच पळय म्हयन्याक कितलो आसा 1 0 एक्स्ट्रा येवची तशी कर सिंपल. ते जाल्ले म्हळ्यार उठू आयले तुमगेले आनी कसं ना नेक्स्ट टायम गेले आनी 1 0 एक्स्ट्रा कर म्हण. सो आनी कसं नाही तरी चड. सो तुम्ही अशी लिस्ट बरं घालत बसनाची डायरेक्ट वचून देवा सांगता देवा सॅलरी इतलो आसा थोडे चड जावचे तशी कर ताज्यान मागीर उठूची कार्य जाता. कशी देवालेक वचून घेवन तुमी हे उठू विचारताची ना तुमगेल्या बॉसालेक आनी वचून घे न्हू कसं विचारतात सॅलरी चड कर म्हणटात ते ना बॉसालेक वचून घे न्हू म्हाका कार घेवचो आसा म्हाका हे जावका म्हाका ते जावका अशें विचारल्यार बॉसाक ताका चड जाता ताजे किंता पगारच चड कर. आतां प्रदीप पै आसा प्रदीप पैल्याक कोणें तरी आयलो बॉस मागेले आनीक 5000 चडे एक 10000 चडेल म्हळ्यार तुमगेलें उठू कार्य जालें. इतलें लिस्ट दिवन घेवन म्हाका हे जाव घेवचें आसा अशी घेवचें आसा इतलें घेवचें आसा इतलें घेवचें आसा हें न्हू सांगलें म्हळ्यार ताका भंय दिसता हे कसो न्हू म्हूण आगे लिस्ट म्हणून 5000 रुपया की 10000 रुपया वाडयले जालें विशय संपलो. तशीच देवालेक वचून घेवन हे जावका ते जावका आनीक जावका अत्रेक जावका म्हणून सांगचे किंता एक तुगेले प्रीती एक जावका म्हणून घेवन एक विचारलं म्हळ्यार ऑटोमॅटिकली उठूच आयले. आनी कसने अपेक्षा करका म्हणून तुगेले एक प्रीती तुगेले एक अनुग्रह म्हाका एक प्राप्त जाल्यार पुरो ऑटोमॅटिकली बाकी उठू येता म्हणून घेवन आमकां गोत आसा. त्या निमित्तान इतल्यानी उठू कार्यक्रम ते एक दृश्टी एक तागेले एक आमचेर एक प्रीती उरका म्हणल्यार एक हाजी कितें आमी इतल्यानी उठू करत आसाची. कित्याक की म्हळ्यार तागेले एक दृश्टी आमचेर पडो आमी केलेले तसले कार्य ताका पावो आनी आमगेले कसं नाही जिवनांत कश्ट आसा क्लेश आसा दुरीत आसा ते सर्व ही निवारण जावका म्हणले उद्देशान आमी इतले उठूची करत आसाची. प्रत्येक हांग लोक बशिल्लो आसा प्रत्येक लोकांक कसन जावका की म्हळ्यार उट्टू लोकांक सूख जावका. कोणेची देवालेक वचून देवा म्हाका 1 किलो दुख्ख जावका रे एकलो पूत विचार तुवें हां कोणें तरी वचून घेवन देवालेक वचून घेवन म्हाका फाल्ले तुवें दुख्ख चाल जावका इतलो दुख्ख जावका की म्हळ्यार हांव रडका एकलो वचून विचार तुवें एकलोय विचारना. कोणें तरी आवस वचून मागेल चरड फेल जावका विचार तुवें बगले घरचे विचारतालो बगले घरचे कोणें तरी विचारतालो किंतु स्वता आवसू आपल्या चरडाक बर जायनाशी उरका आपल्या चरडा बद्दल अहित जावका म्हणून विचार का ना जे मागेल बामणाक चड पयशे मेळना अशी उरका ना जाल्यार मागेल चल्लो फेल जावका ना म्हाका चड दुख्ख जावका म्हाका व्यापारांत अभिवृद्धी जायना अशी उरका एकलो कोणें तरी विचार तुवें कोणें हांग बशिलो एकलो वयके विचारना. कित्याक विचारतना आमी विचार म्हूण आमी सांगतना न्ही बट एक हरशीची क्वेश्चन मार्क घाल्यार आमकां कसले भावना येना आमकां कसलें दुख्ख जावो अशी जावो कोणें विचार तुवें ना. आमकां उट्टू लोकांक कसन जावका की उट्टू लोकांक सूख जावका
उट्टू लोकांक समाधान सुख नेಮ್ಮदी कसं म्हणतात त्याची आम्ही देवाला एक प्रार्थना करता विना केन्नाही तद्विरुद्ध आशिल्ले कसनेच आमी देवाला एक प्रार्थना करना. चेडवाक 90 मार्क्स मेळो, ताजेकिंत ना आनी खंय IIT वता आसा थंय ताका जॉब मेळो, इंजिनियरिंगा बरें सीट मेळो, स्कुलांत बरें सीट मेळो ताका, माग ना वेव्हारांत बरें जावो, आनी थोडे चड पगार मेळो, चेडवालें लग्न जावो, असले तसले प्रत्येक विचारत म्हळ्यार उट्टूची पॉझिटिव्ह टायप विचारत विना नेगेटिव्ह कोणेंय विचारनाचे. बट ते पॉझिटिव्ह चड आशिल्तना देवाल विचार कमी जाता आमकां. कित्याक म्हळ्यार चड सूख आसलें म्हळ्यार चड आमकां देवाल बद्दल चिंतन येना. तुमी केन्नाय पळया, मस्त खुशी आशिल्तनाच पळया, उट्टू लोकांक मेसेज घालची की हें करची की तें करची की उरता, फस्ट देवाल उडगास येना. हेचीची लक्षण कसन की म्हळ्यार अति सूख आनी आयिल्तना फस्ट विसरचें म्हळ्यार आमी देवाकची. एक पंत कसन जालें की म्हळ्यार कुरड्याक ऑपरेशन आशिल्लें. कुरडो इतलो वर्ष कुरडो आशिल्लो, तागेलें काम कसन की म्हळ्यार बोड्ड घेवन घेवन वच्चें ताणें. प्रती दिवस बोड्ड घेवन घेवन वच्चें. कित्याक म्हळ्यार दिसना ताका. ते बोड्डे हाजेनाची ताका कळटा हांव खंय आयलो, 1 2 3 4 अशी ताका चमकूच हेजेना आनी खंय तरी पिलर्स आनी आयला बा अशी हाय केलें फुडें कळटा कोणकी आसा, सावधान उरका म्हूण. कडेर कोणकी एकलो डोनर आयलो. डोनर आयलो फुडें ताणें कसन केलें म्हण आपणालें दोळ ताका दिलें. दोळ दिले नंतर ताका उट्टू दिसचे लागलें. पयलें काम कसन केलें ताणें? पयलें काम कसन केलें? बोड्ड काणयेन उडयलें. आमगेली परिस्थिती तशी. उट्टू सूख आयले नंतर खंयचे व्यक्तीन हें सूख दिलें ताका विसरलें. ते व्यक्तीन दोळ आयले फुडें बोड्डो खंयचे निमित्तान ताका सहकार मेळ्ळें, इतलें वर्ष इतले दिवसू खंयचे त्या बोड्ड्यान ताका सहकार दिलें. दोळ आयले फुडें फस्ट काणगेन उडयलें म्हळ्यार त्याची बोड्ड. हेचीच आमगेली परिस्थिती. आमकां उट्टू मेळ्ळे नंतर आमी कसन करता की म्हळ्यार कोणा निमित्तान हें उट्टू प्राप्त जालें तागेले बद्दल विस्मृती चड जायत वता आनी अंतीम जावन घेवन ताकाच आमी विसरता. त्या निमित्तान विसर नाशी उरका म्हळ्यार कितें रे, आमगेल्या म्हालगड्यांनी अशी कुलदेव गुरुदेव स्वाम्याक मुक्काम आपुचे हें एक परंपरा आमगेल समाजाक घालिल्ले निमित्तान आमगेल समाज खंयचेय कश्टार उरो कितले सुखार असल्यार वैकेची देवाक गुरूक विसरनाशी उरचे तसले कार्य केलें म्हळ्यार ते आमगेल म्हालगड्याले एक देणी म्हणून घेवन तुमी लेखा. नाजाल्यार तांणी हें परंपरा घाल नाजाल्यार असल्यार आज पळया प्रदीप पै 1987 असताना वैके चातुर्मासाक हांग वॉलंटियर्स जावन घेवन आशिल्लो. आज हेंग घेवन तुवें MD जाल्यार वैकेचे आज हांग जावन घेवन बशिल्लो आसा. ते विसरचेक जायना. आमी तेन्ना आसतना वैकेची आमकां देव आसा. हांव MD जाल्या नंतर वैकून आज तो आसा म्हळ्यार कितें आमी सांगलें तशें अनिल पै जावो बाकी कोणें जावो प्रत्येक नागेश कामत पहिले वॉलंटियर जावन दूध हाडचे गॅस लायट धरचे हें कर. आज हांगा प्रेसिडेंट जावन घेवन स्वाम्या लागीं जावन बशिल्लो आसा. सो हे उट्टूची कश्टार आसतना वैकेची आमी देवाक विसरनाची. आज आमकां देवान बर केलें तेन्नाही आमी देवाक विसरनाची. सो असल एक चिंतन व्यक्ती प्रत्येक लोकाले मनान तूं येता उरका. आनी एक जगतांत कोणेय तरी देवा म्हाका कश्ट दी रे म्हणून सांगिल्लें जर कोणेय तरी आशिल्लो आसलें म्हळ्यार ते कुंती देवी मात्र. कुंती देवीन कृष्णाक विचारतना तिने कश्ट दी रे म्हणून सांगलें. कित्याक कश्ट दिल्यार वेळोवेळी तुगेलें चिंतन जाता कृष्णा म्हणून घेवन त्या निमित्तान तुका कश्ट दिल्यार कित्याक म्हळ्यार कश्टार आयलतना देवा कशी तरी पार कर रे कशी तरी हें कर अशीच तुमी हें करताच. केन्ना तुमकां स्ट्रेस जाता केन्ना तुमकां एग्जाम उरता तेन्नाची कशी की तेमकां देवाल कशी तरी एक हातूंतल्यान पार जावका हें जावका ऑटोमॅटिकली देवाल उडगास येता. तर कुंती देवीन मात्र सांगिल्लें की म्हाका कश्ट दी. कश्ट दिले म्हळ्यार म्हाका देवाल स्मरण करचेक जाता म्हण उद्देशान म्हाका कश्ट दी म्हणून घेवन कुंती देवीन प्रार्थना केली. बट आज तसल धैर्य कोणा लेगीत ना. दिवका म्हणून आमी हें न्ही बट एक भावना कशी उरता. महाभारत ते कुंती देवीले तिगेले एक स्वभाव कशी आशिल्लो म्हणल्यार उद्देशान आमी हे विशय सांगले.
किंतु खंयचेही मनुष्य आता आम्ही स्वामेसाची आम्ही वैक्याची कार्यक्रम बरे जाव का म्हणून गेला आम्ही प्रार्थना करता विना हे कार्यक्रम अशी जावं म्हणून आम्ही प्रार्थना करचे जातो आहे खाली तुमक म्हणून गेला आम्ही सांगेल प्रत्येक लोक आम्ही इन्क्लुडिंग आम्ही प्रत्येक लोकांक त्याचीची बरं जाव का अशी जाव का तशी जाव का सो प्रत्येक लोक हे कोण घेऊन देवाला आम्ही प्रार्थना करताची त्यात कोण जल तितले आम्ही देवाबद्दल भक्ती प्रीती तागेला अनुग्रह प्राप्त करचे किती आम्ही प्रयत्न करतात जल तितले कशी आम्ही प्रयत्न करताची तितलं आमकां बरेपण जाता आमकां हाचे अति भक्ती जर कोणें तरी असल्यार आमी केन्ना सांगताच ते कोणें तरी चड भक्ती जर आशिल्ली असल्यार ते गोपिका स्त्री इतलेक कृष्णाचेर एक प्रेम भक्ती दवन घेता जाल्यार म्हळ्यार तांकां कसनय फरक पडिना कोण कसन म्हणटाची कशी म्हणटाची आमकां थोडे एक पंता ना हांगा अशी लोकांक हे दिसता की तो आयला मरे आत भजन म्हणा तो गेले नंतर भजन म्हणचे केले लोकांक कसं ते हे आत नाका तो आयला तो गेले नंतर चाल करचे सो हे उठ कसन की म्हळ्यार लोकांक पळोवन घेवन सांगचे केलो गोपिका स्त्रियांक फरक पडना तो कोणें असो कसने व्यंग करो कसने म्हणो कसने फरक पडना तांकां देव आनी ती इतलेच तांकां संबंध आमकां तशी न्ही हे नाकरे मरे तो आसा तागेले येद्राक नाका तो वचो ताजे नंतर हे करता साना साना चेवडू हांकां सच तुमगेले उट्टू लोकांले येद्राक उट्टू सांगता सोमेले येद्राक सांगनाची मर्यादशी सो अशी लज्जे बुट्टू कुणी रो म्हणून गे न्हू एक भजन येता म्हळ्यार भक्ती म्हळ्यार तशी येद्रा कोण आसा कसन उलयता व्यंग करता की हे करता की कसने संबंध लागनाशीची जर तागेले भावना कितलेक म्हळ्यार जर तशी कसने तर केल्या हो पळय मेंटल जाला की कितें रे म्हणून येना असल तरेचे एक शब्द म्हणताल वे म्हणलेक विचार धोरण घेवन तो व्यक्ती मागसवता ना मरे हांव म्हणिल्ले स्वर समज जाता की ना येद्रा मनुष्य हांसतालो असल एक केलो पण ते हे दिसता केलो लोकांक ते एक फोबिया की नाजाल्यार आनी खंयचने तरी अर्थ घेवेत बट ते एक लज्जे नाजाल्यार एक मर्याद आमगे मनांत उरता किंतु देवाल सेव करतना हे उट्टूची दवर घेना अशें उरता सो इतले आशिल्ले तसले कोण की म्हळ्यार ते गोपिका स्त्री तांकां कसने फरक पडना केलो पंता हो नारदू वचून गेलो कृष्णाक विचारता की तुगेले धर्मपत्नी आनी आसा रुक्मिणी आसा उट्टूची आसाची सत्यभामा आसा उट्टू लोक आसाची किंतु तांगे किंता चड मोग तूं गोपिका स्त्रियांचेर करता कसलेक म्हणून एक हरशी एक ताणें प्रश्न घाले म्हळ्यार हांगा रुक्मिणी सत्यभामा सहित गोपाल कृष्ण नेवे सो त्या निमित्तान नारदाक कशी गोपिका स्त्रियाल कसन एक वर्चस्व आशिल्लें ना तांगेले एक भावना कृष्णाल बद्दल कशी आशिल्ले म्हण कितें एक कळोच कितें एक साणशी कथ ती नारदाक सांगले पळय तूं सांगता न्ही अष्टमहिशी आसाची नाजाल्यार रुक्मिणी आसा नाजाल्यार सत्यभामा आसा अनेक लोक तुगेले धर्मपत्नी आसाची इतलांनी असल्यार वैकेची तूं तांगे किंता चड मोग कोणा करता गोपिका स्त्रियांचेर करता न्ही वे कित्याक म्हणून गे न्हू अशीची नारदान प्रश्न विचारतना कृष्णान नारदाक सांगलें पळय तूं वच कित्याक हांव मोग करता म्हणून गे न्हू ताका एक दाखोवंक आशिल्लें नारदाक तातूंत कृष्णान कसन सांगलें की म्हळ्यार नारदाक तूं आतां वच आनी वचून घेवन कसन सांग की म्हळ्यार कृष्णाक जोर ताप आयला इतलो ताप आयला की म्हळ्यार उठोवचेक ताका जाताना आनी ते ताप निवारण जावका जाल्यार म्हळ्यार कसन एक मस्तकाचेर चडील ताप निवारण जावका जाल्यार तेन्ना तुमगेले पाद धुळी जर तुमी दिल्यार ते मस्तका लायले म्हळ्यार पाप म्हळ्यार ताप निवारण जाता म्हणून गे न्हू नारदान सांगलें इतलें न्ही वे म्हणून गे न्हू सांगू न्हू नारदू हे रुक्मिणी हांगेले आनी उट्टू लोक वता वचून गे न्हू अशी कृष्णाक जोर ताप आयला आनी ताका उठोवचेक जाताना कृष्णान तुमगेले पाद धुळी म्हळ्यार तुमगेले पांयाचे चरणा सकल कसन धुळी आसा ते धुळी जर तुमी वट्ट करून गे न्हू दिल्ले म्हळ्यार आनी ते कृष्णाल मस्तका लायले म्हळ्यार
कृष्णाल उठू ताप निवारण जाता म्हणून सांगले. फॉर एन एक्झाम्पल, तुमगेलो बामणाक ताप आयल्या म्हणले का, तुमगेल बामणाक ताप आयल्या म्हणले का, ताप आयल्या नंतर ताण जर सांगले तुगेल पाया धुळी थोडे म्हाका दी गो माथ्यार लावून घेता म्हळ्यार तुमी दितावे? हां, थोडे म्हाका सोता न्ही, अयो बामणाले मस्तकाचेर मागेल पाया धुळी म्हाका खंय नरका वचसवे, हांगा आराम हांव सुखान हें न्ही कार्य करून हांव नरका वचकावे, अशी तुमकां येताल न्ही वे भावना. मागेल पाया धुळी बामणाल माथ्यार दवरचे जातवे ना. सो तुमी उठूची पापकर्म जात हे हाज्यान फाल्यां म्हाका कसले तरी एक नरक आनी जाताले अंटवताले म्हणून गे न्हू म्हाका स्वताची तशीच हानी उठू म्हाका स्वले. अयो कृष्णाल मस्तकाक आमगेल पाया धुळी दिवचे वे म्हणून गे न्हू उठ्ठलो म्हाका स्वले. नारद वापस आयलो आनी कृष्णा सांगले कोणेची पाया धुळी दिवच्याक रेडी नाची, कारण कसान की म्हळ्यार तांगेल पाया धुळी तुगेल मस्तका लायल्यार तांकां फाल्यां कसले तरी म्हळ्यार अधोगती येताले नाजाल्यार नरक प्राप्त जाताले. तुगेल तसले पवित्र व्यक्तीक तांकां करचें मन ना म्हणून सांगून हें केलें. म्हळ्यार तेही एक भावना, बट ह्या रितीची एक भावना की फाल्यां अधोगती जाताले ना कसले तरी एक जाताले म्हणून. कडेन री कृष्णाना तान निदिना न्ही रे, तूं लागीं आस मुरे, तुगेले पाया धुळी म्हाका दी रे म्हणटना नारद म्हाका खंय नरका वच्चें आसा, हांव वयके दिना म्हणून न्हू नारदान वयके सांगलें. तांणी कशें सांगलें तशी हांणी सांगलें. कडेरी लास्ट कृष्णान सांगलें बायल दिनाची तूं दिना, गोपिका स्त्रियांक वृंदावना आसात न्ही थंय वच आनी त्या गोपिका स्त्रियांक सांग की कृष्णा वापस अशी ताप आयला, उठच्याक जाताना, ताका पादधुळी जावका, मस्तका लावका, ताप निवारण जाता एक्सेट्रा सांग म्हूण कसन सांगता पळय म्हणटना हांणी हो नारद वृंदावना वता, तांकां गोपिका स्त्रियांक पळयता, तांकां सांगता आनी अशी जाले आमगेले कृष्णाक आनी तांकां तागेले ताप निवारण जावका जाल्यार तुमगेले एक सहाय जावका. कसन सहाय म्हणटना तुमी उट्टू लोकांक तुमगेले पांयाची धुळी वट्ट कोरगेन म्हाका दिल्यार हांव त्या कृष्णा दिवन त्या मस्तका दवरल्यार तागेले ताप निवारण जाता म्हणून सांगलें म्हणटना उट्टू गोपिका स्त्रिय नांचे लागले. ते नांचिल नंतर एक धुळी वयर उडता आनी एक सकल वस्त्र दवरलें. धुळी म्हळ्यार नांचून 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 धुळी वयर उड्डून गेनू कडेर थोडे वेळान उठू धुळी कसन आसा त्या वस्त्रार वट्ट जाता. वट्ट जावन गेनू ते हाण गेनू नारदाक दिताचे. नारदाक दिल तेन्ना नारद विचारता हे तुमगेल पांया धुळी कृष्णाल मस्तकाक लायल्यार फाल्यां तुमकां नरक आनी जाताले, फाल्यां तुमकां अधोगती येताले, अडनावे तुमकां गोतनावे अशें आनी केल्यार म्हण गोपिका स्त्री कसने जाल्यार अडना, कृष्ण मात्र ताका खंयचे रितीर कसने त्रास येनाची ताण सुखान उरका म्हळ्यार आमगेल भावना आमकां कसने जाल्यार अडना, आमकां कसने जाल्यार अडना, आमकां नरक गेल्यार अडना, आमकां अधोगती आयल्यार अडना, कसने जाल्यार अडना, कृष्णाक मात्र त्रास जायना उरका. ही गोपिका स्त्रियाले भावना. आमकां कसन जाता म्हणलें तांकां विचार न्ही, आमगेले कृष्ण सुखान उरता म्हणलें हेचीच तांगेल भावना. तिची भावना भटकळ लोकान गोपाल कृष्णाचेर दवरून घेवका. आमगेले कृष्ण, आमगेलो रुक्मिणी सहित गोपाल कृष्ण तागेले हे उत्सव चलता आसा, तागेले उत्सवान तूं स्वामेले उपस्थिती आसा, त्या एक भावनेचेर तुमी सर्व लोकांक प्रेरीत जावन गेलो हांगा येवका. त्या निमित्तान तुमकां आमी हे विशय सांगले. आमगेले जिवनांत तूं कसन की म्हळ्यार दोन विशय आसा, एक आध्यात्मीक विशय आनी एक लौकीक विशय. बट आमी आध्यात्मीक करताच, बट जास्तीन जास्त आमगेले लौकिकांतूच ऑटोमॅटिकली 24 तासान तूं जास्तीन जास्त हांतूच आमी पडील उरताच. खाली शेनवार आयतारात एक अवकाश मेळ्ळे सो कोणाले दोश म्हूण न्ही, तेजे ते परिसर एटमॉस्फियर अशी जाल्यार 1987 तूं उट्टुगोल हांगा आशिल्ले तेन्ना चातुर्मास जाताना उट्टू लोक हांगा आशिल्ले, किंतु कडेर कालमान बदल्ले, जॉबा कितें दुसरे कडेन वचका पळय, थोडे अंतर निर्माण जाले,
पहिले दिवसाक हांग येवन घेवन वता आशिल्लो, आतां तो वर्साक 1, 2, 3 पंतां येवचे तसले संदर्भ निर्माण जाले. बट एक कसन की म्हळ्यार विस्मृती ना. उरो दिवसा येवचे जायना जाल्यार वर्साक 1, 2 पंत तरी येवन घेवन तागेले सेव करता आसले एक संदर्भ ताणें जिवनांत गांथून घेतले म्हणलें हे आयच्या कालाची एक संतुश्टी. तेन्ना कालाक घरांतून पेटयत आशिल्लो, वच रे वडेर मठा वचून घेवन गोपाल कृष्णा 4 सुत्त घालून घेवन देवाल प्रसाद घेवन यो रे म्हूण सांगीत आशिल्लें. किंतु आजी बेंगलोरा बशिल्लो, वच रे दिवसा भटकला यो म्हळ्यार येवचें जाता जायना. सो असल तरेची एक परिस्थिती निर्माण जाल्या. सो चूक म्हणनाची बट परिस्थिती, त्या परिस्थितीक समजावन घेवन आमी उट्टुलोक बदलत आसाची. सो आमगेले जिवनांतू सांगिल्लें तसले 2 तत्व म्हळ्यार एक आध्यात्मिकची हे करका, लौकीक जीवन चड सांगिल्लें ना. लौकीक जीवन कसन सांग की म्हळ्यार तुमगेले कर्म कराची, कर्म करताना वैकेची वापस देवाल स्मरण करून घेवच म्हळ्यार दिवसा जॉब वैके करत आसतना वैकेची, दिवसा जॉब वैके करत आसतना वैकेची आमकां देवालयाची स्मरण करका म्हणून सांगलें. तातूंत कृष्णा 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 3 बारी नेनेयुरो म्हणून घेवन आमी सांगताचे. प्रत्येक पंथा प्रत्येक कडेन कृष्णाले नामस्मरण करत उरका. तुमी जॉबा वचाची, भोंवतुराची, हे कराची म्हळ्यार इतले कृष्णाल बद्दल नामस्मरण घेवका म्हणून घेवन सांगिल्लें. लौकीक चड कांय सांगिल्लें ना. हे करका, अशी करका, सॉफ्टवॅरा काम कर. सॉफ्टवॅर उठो आत्ता आयले देवालय कालांत तूं आमीच सॉफ्टवॅर, आतां आमी आनीक सॉफ्टवॅर बनयत आसाची, हे करता आसाची. आमगेले उठूची देवान हाजे किंता व्हड सॉफ्टवॅर हे जगतांत खंयचें आयिल्लें ना. सो आमकां देवान सांगेल मार्ग कसन की म्हळ्यार कर्म करत करत देवाल चिंतन करत आमी मुखार सुका म्हणून घेवन आमकां सांगलें. सिंपल जावन घेवन सांगता जाल्यार कशी आमी भायर पडटा आसाची, कशी आमी लक्षांतल्यान भायर वताची म्हळ्यार लक्ष दवरतानाच आमगेलो उद्देश कसन की म्हळ्यार आध्यात्मीक जीवन करून घेवन आमी मोक्ष प्राप्त जावका. मनुष्य जन्माचे मुख्य धर्म कसन की म्हळ्यार ज्ञान, भक्ती आनी वैराग्य. देवाल बद्दल ज्ञान संपादन करून घेवचें, देवाल बद्दल भक्ती अभिवृद्धी करून घेवचें, लौकीक विशया बद्दल अनासक्ती आसक्ती नाशी उरचें. सो तितले आसक्ती रहित जावन घेवन वैराग्य हे करून घेवन तागेलें ताणें जीवन चलोवका म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा. सो हे आमगेले मुख्य. देवाल बद्दल ज्ञानोदय जावचें, देवाल बद्दल भक्ती करचें, लौकीक विशय दूर दवरून घेवन खाली आध्यात्मीक चिंतन करचें, हें आमकां सांगलें. किंतु आमी थंय तुलेन दुसरे कडेन वताचे. सिंपल जावन एक पेपरांत आयिल्लें. सो पेपरांत कशी हें जालें की म्हळ्यार की हांगा तुमी उट्टुलोक बसले, एक पजल टायप आसा की समजा की तुमी एक खंयची गाडयेचे एक ड्रायव्हर, तुमी खंयची एक बसाच की आनी खंयची काराच की कशें की ना एक बसाचे तुमी सर्व लोक ड्रायव्हर म्हणून एक समजा. कडेरी आतां तुमी लक्ष घालका की तुमी वचत आसतना गाडी घेवन वचत आसतना एक स्टॉप येता. एक स्टॉप आयले फुडें एक 10 लोक चडताचे. कितले लोक चडले? 10 लोक चडले. अशीची चोण घेवन वचत आसतना नेक्स्ट स्टॉपार आनी एक 5 जण चडले. कितले जाले? 10 + 5 15 जाले. तशीच आनी नेक्स्ट स्टॉपार वताची. थंय गेले फुडें एक आनी एक 7 लोक मायनस जाले म्हळ्यार 7 लोक देंवले. सो कितले जाले? कितले? 8 जाले. सो तशी आनी मुखार गेलतना आनी ते नेक्स्ट स्टॉपार आनी एक 2 लोक कमी जाले. कितले जाले? 6 जाले. कडे तशी आनी मुखार गेलतना आनी एक 4 लोक वयर चडले. कितले जाले? 10 जाले. आनी वापस नेक्स्ट स्टॉपार गेलतना आनी एक 2 लोक आनी चडले. कितले जाले? तर आत्ता ड्रायव्हरा नांव कसं न्हय? चुकील तुमी थंय. आमी कसन सांगिल्लें तुमगेल बसा ड्रायव्हर तुमी मळतना तुमगे लक्ष खंय लॅक घेवचें गेलें. 10 2 6 7 मायनस हांगा तुमगेलें नांव विचार म्हळ्यार ना. एक्चुली तुमीच आमी सांगतना सांगलें त्या बसाचे ड्रायव्हर कोण तुमी म्हणून घेवन. तर तुमकां कळक आशिल्लें 12 म्हणून केलें. अरे कोण आतां ड्रायव्हर? 12 नंबरान कोण ड्रायव्हर येता? हें चिंतन जालें. आमगेलें जावचें हेचीच. आमकां देवान आध्यात्मीक कडेन वचका म्हणून घेवन आमकां निर्धार करून घेवन देवान सांगिल्लें आसा.
बट त्या उडगास नाशीची आणि तू लौकिकांत मी जीवन करत असायची हाजेर लक्ष चढ वता असा थंय लक्ष कमी जाता असा सो अशीची लक्ष कशी चेंज जाता म्हण कितें ह्याचीची येद्राक उदाहरण तुमकां सांगलें उट्टुलो का म्हणणी हे कॉमन कितें की म्हळ्यार आमगेले कलियुगांतू मनुश्याले एक ग्रहण शक्ती नाजाल्यार ताका देवा बद्दल हेचीची एक जे कृतयुगांत आसा जे द्वापर युगांत आसा तेचीची कलियुगांत जावका म्हणून घेवन आमी हें करचें जायना तेन्ना काल तेन्नाची एक विचारधारा सेम आत्तां जावका म्हळ्यार कश्ट जाता किंतु प्रयत्न करचे जाता आमकां प्रयत्न करचे जाता तेतकून आमी सांगलें आमगेलो मुख्य उद्देश कसो की म्हळ्यार की कशी देवाले सेव करचें मुख्य कशी आमी आतां उदाहरण दिलें आमगेलो मुख्य उद्देश आशिल्लो की म्हळ्यार तुमगेलें नांव कसो न्ही म्हणून बट तुमगेलें लक्ष खंय गेलें लेकाले गेलें सो अशीची आमगेले जिवनांतू जाता आसा तें लक्ष चड वत नाशिची हेची गोपाल कृष्णाल पांयमुळांतू उरून घेवन तागेल सेवांतू आमी निरत जावन घेवन उरले म्हळ्यार ताजे किंता चड सूख जिवनांत आमकां ना आमकां कित्याक दुख्ख जाता की म्हळ्यार तुमकां तो दुख्ख जाता कित्याक जाता मोह आसा कोण कसन मोह आसा तुमकां आतां समजा चल्लो जर तागेले तुमी अपेक्षा दवरून घेतले की ताणें 95 घेवं का म्हणून घेवन तुमगेली अपेक्षा ही तुमगेलो मोह की ना चल्ल्या 95 घेवं का 10थांत इतलें बरें घेवं का ताण 95 घेवचे 90 घेतले म्हळ्यार कसन जालें तुमकां 1-2 दिवस बेजार जाता कित्याक बेजार जालो तुमी तें एक्सपेक्टेशन दवरून घेतलें की 95 जावका जर तुमी एक्सपेक्टेशन दवरलें ना जाल्यार असलें हां तो 95 घेवो 90 घेवो 92 घेवो तुमी एक्सपेक्टेशन दवरिल्लें ना तें मोह दवरिल्लें ना जाल्यार असल्यार तो कितलेय घेतल्यार वयके तुमकां बेजार नाशिल्लें केन्ना तुमी ते मोह दवरताची आसक्ती दवरताची एक विशयाचेर आनी ते विशय तुमगेल प्रमाणे जालना म्हणटना तुमकां तेन्ना दुख्ख चाल जाता खंयचेय फॉर एन एग्जाम्पल खंयचेय कंपनी जाल्यार इतले प्रॉफीट जावका म्हळ्यार एक मना उरता आमी इतले अपेक्षा केल्या जावका जालना जाल्यार बेजार सो प्रत्येक पंता हे आमी एक्सपेक्टेशन हे एक कसने तरी आमी ताजेर दवरलें कुडेन आसा पळय तेन्ना आमकां चाल जाता आतां आमी क्रिकेटांनी खेळटाची क्रिकेटांनी खेळटाना एक टीम विन जावका म्हूण एकलो टीम ए विन जावका म्हूण एकलो टीम बी विन जावका म्हूण आनी एकलो सो त्या सायडाचे वयकेची बसला ह्या सायडाचे वयके बसला एक क्रिकेट स्टेडियमांतू 2 टीम खेळटाना एक सायड दुख्ख एक सायड सूख कित्याक दोन्ही लोकांक सूख कित्याक आयिल्लें ना कित्याक म्हळ्यार एक टिमाक विन जाता म्हणून घेवन तो बसला आनी एक सायडाक विन जाता म्हणून हो बसला आनी खंयची टीम विन जायना त्या टिमाक दुख्ख जाता आनी खंयची टिमाक विन जाता तो ताका सूख जाता बट आनेकलो तिसरो व्यक्ती आसा बट तो स्टेडियमांत ना तो आराम भायर आसा तो टीम ए विन जावो टीम बी विन जावो ताका कसने फरक पडना अरे ते तांणी खेळत उरता रे म्हणून घेवन सांगताच इतलेच तागेले आनी कसने ताका लागना संबंध लागना केन्ना संबंध ना तेन्ना दुख्ख ना केन्ना संबंध आसवे तेन्ना दुख्ख वयके आयले फाल्लेक कोणेय तरी एकलो गेलो तुमकां दुख्ख जायना कित्याक की म्हळ्यार कसने संबंध ना कसने तागेले लवलेश मात्र संबंध ना बट तुमगेले कसने तरी पयशे व्यवहार आशिल्ले असल्यार ताण पयशे वापस कसने दिवचे आशिल्ले असल्यार जगत्ता कोणाले संबंध नाशिची हे एक पयशे व्यवहार आशिल्ले म्हळ्यार असल्यार पळय जगत्तांत आशिल्लो दुख्खी म्हळ्यार तो एकलोच मारे मागेले पयशे दिनाशी गेलो मुरे हो हां हे केन्ना संबंध एक व्यवहार संबंध उरताले नाजाल्यार आनी कसने तरी एक संबंध उरताले नाजाल्यार रिलेशनशिपाचे संबंध उरताले ना आनी कसनेची पयशे व्यवहार की ना आनी कसने तरी कंपनी विशय की नाजाल्यार हागेल उट्टूची तोची पळोवंक घेता आशिल्ली की कसनेची हे संबंध दवरिल्ले नंतर तेन्ना मात्र आमकां दुख्ख जाता ताजे संबंध ना म्हळ्यार दुख्ख ना तेतकून जालें तितले तेतकून आमी सांगताना ते आमगेले कमला फुलाचे पान कशें आसा पळय ताजे प्रमाण आमी उरका म्हणून सांगताची कित्याक म्हळ्यार ते पानार उद्दा पडटा
उद्दा पडलं कुठं कसं जात मग थोडे वेळ उरता आणि जारून घेऊन वता कायम थंय उरतवे कायम संबंध दवरतवे ना थोडे वेळा कितें संबंध उरता वापस सोडून दिता सो तशी आमगेले वैकेची अतिची आमी हें करून घेवन बसलो म्हळ्यार कसले तरी एक अवघड जाल्लो म्हळ्यार थंय ऑटोमॅटिकली स्टार्ट जाता एकलो बापूस आनी पुतू तांणी कसन की म्हळ्यार एक घर विकचें आशिल्लें पुत्तान कसन म्हणलें की म्हळ्यार परांच दिवसाक एकलो येवन घेवन डील करचें आसा आनी तें डील फायनल जावचें आसा म्हूण घेवन सांगून घेवन तें घर विकून वता पयशे येता म्हूण घेवन बापूस समाधानीर आशिल्लो की म्हळ्यार एक जाग म्हळ्यार घर विकून वता ताज्यान पयशे येता आरामशीर उरचे एक्सेट्रा एक्सेट्रा म्हूण घेवन जालें सो परांच दिवसाक हे एक विशय म्हूण घेवन हें जालें परांच म्हळ्यार पराच नेक्स्ट डे अवेरा दिवस 2 दिवस जाले नंतर कसन जाता की म्हळ्यार हागेल पयलें घर तें पयले दिवस परांक आमी कसं म्हळ पळय डील जाता पयशांनी येता उठूची हें जाता ताजे 2 दिवस नंतर त्याची घरा उज्ज लागलो त्याची घराक उज्ज लागलो हाका कळ्ळें बट हो उज्ज वाडोवचें गेलें ना कितें गेलें ना कित्याक म्हळ्यार 2 दिवस पयले हेची जाग विकून गेले मागेल पुताक पयशे आयले उरताले आतां मागेल न्हय म्हळ्यार ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಮುಕ್ತ ನಾನು ಈ ಮನೆಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕ ಹಜ್ಜಿ ಯೋಚ್ ಪೈಸೆ ಆಯ್ಲೆ ಹಾವನೆ ಹತ್ತು ವಚುನ್ಗೆನ್ ಉದ್ದ ಹೇ ಕರ್ಕ ಕಸ್ಸನೆ ನಾ हगूर पुत्ताल फोन येता पप्पा तो 2 दिवसांनी येता म्हळ्यार आयल ना आनी 4-5 दिवसांनी येता म्हणून सांगलो कडेन वचून बकेट घालून घेवन उद्दा घालच्याक वता आनी वापस संबंध आयले इतले पर्यंत संबंध नाशिल्ले पुत्तान फोन कोण सांगले नंतर तो आयिल्लो आनी डील जालें ना डील आनी थंय आसा आनी एक वारान येता म्हूण कडेन खंय उद्दा मेळता पळय उट्टू वचून घेवन थंय घालता कशें लेकायले वापस संबंध निर्माण जाले त्या घराक आनी त्या व्यक्तीक संबंध आयले वापस खंय संबंध आयले वापस हे दुख्ख संबंध ना म्हळ कडेन दुख्ख ना सो आमी सांगचे कसन की म्हळ्यार संबंध दवर घ्या नाका म्हूण सांगनाची कमला पुष्पाचेर कशी एक उद्दा उरता त्या प्रमाणे संबंध घेवन तुम्ही सर्व लोकांनी जीवन चलोवका म्हळ मात्र आमगेलो अभिप्राय त्या प्रमाणे तुम्ही जर जीवन चलयल म्हळ्यार जगत्तांत तशील प्रत्येक लोक सुखान उरचेक जाता म्हळ्यार इतलेच आमगेल्या अभिप्रायान हे एक विशय तुमकां सांगिल्ले मस्त लोक कसकी सांगताच हो एक कसकी सांगता तो एक कसकी सांगता उट्ट लोकांना आयकलं म्हळ्यार तुमगेलें मन आसा पळय टोटली कन्फ्यूज जावन घेवन वता अरे ताव अशी म्हणलें म्हाका ताणें इग्नोर केलें रे संबंध दवरून घेतले ना जाल्यार ताणें कसकी सांगलें सांग रे पा वय अडना रे तूं सांगलें म्हळ्यार तो आनी 4-5 सांगना अरे हांव कसने सांगल्यार हा गेले कसने हू ना हा ना कसने म्हणटा ना मारे हांव कसने सांगल्यार प्रयोजन ना म्हूण घेनास पळय एक वार कसने तरी म्हणटालो कडे 8व्या दिवसाक कसने हाका काही उलयल्यार फरक पडना म्हणून तशी सो तुमगेले जीवन तुमगेलें मन तुम्ही अशी करून घेवका की म्हळ्यार जगत्तांत येवन घेवन कसने तुमकां व्यंग करो कसने तुमकां सांगलें म्हळ्यार म्हाका कसने लागना म्हाका लागचें म्हळ्यार एक म्हळ्यार देवाल सन्निधान देवाल पांयमुळान सेव करची इतले म्हागेले अवकाश विना ते सोडून घेवन जगत्तांत कसने सांगल्यार म्हाका लागना म्हूण जर तुमी मनांत दवरून घेतल्यार तेन्ना तुमगेलें जीवन भटकळकार मस्त सुखीन उरचेक जाता म्हूण घेवन आमी सांगचें जाता थोडे कष्ट जायना म्हणून आमी सांगना आतां भटकळान तूं एक अवघड गेले आमगेले गांवांत तशी जाल्ली न्ही वे म्हळ्यार एक संबंध आसा त्या निमित्तान भटकळ गांवच्या लोकांक मस्त दुख्ख जाता आमगेले गांवांत आशिल्ले अशी जालें म्हळ्यार फुडें त्या गांवांचे संबंध आसा सो संबंध सोडचे इतले इजी न्हय बट कसं नास की म्हळ्यार कंट्रोल करचेक त्याचीच आमी देवाला एक प्रार्थना करचे की जाल तितले हेवटूची संबंध कंट्रोल करचे तसले एक शक्ती सामर्थ्य धैर्य तूं आमकां दिवन दिवका त्याची धैर्यान आमी मुखार सुका म्हळ्यार उद्देशान हेवटूची कार्य देवता कार्य इत्यादीक आमी करत उरताची चड समय आमी ज्ञानाची आयच्या दिवसाक अत्यंत एक सभा कार्यक्रम हे सर्व लोकांनी गांथून घेतले आयच्या दिवसाक एक 4 व्यक्त्यांक हांगा स्वामेले उपस्थितीन तांकां एक गौरव प्रसाद स्वामेले
मंत्राक्षता तांकां प्राप्त जावं तशी केल्या. नागेश कामत जावो, नाजाल्यार राजेश कामत जावो, नाजाल्यार किशोर भट्ट जावो, नाजाल्यार रामकृष्ण भट्ट जावो. 2 भट्ट 2 कामत, सिंपल. सो इतलेक तांगेले कार्याक कित्याक की म्हळ्यार व्यक्तीक न्हय. आपेताना आमी व्यक्तीक आपेले, बट आमी ताका सन्मान केले तागेले कार्याक, त्या व्यक्तीक न्हय. त्या कार्य केले तसले व्यक्तीक आज आमी ताका सन्मान केले विना हा खाली त्या व्यक्ती म्हळ्यार कितलो लोक व्यक्ती आसाचे. सो आमी ताका रेकग्नायज करचे कसले की म्हळ्यार ताण केलेले तसले कर्माक, ताण केलेले तसले तागेले योगदानाक. तातूंत आमकां सांगतात न्ही कर्मण्येव अधिकारः म्हणून सांगिल्लें कारण आहे. कर्म करच्याक मात्र आमकां अधिकार. तशीच ही सर्व ही आज कोण सन्मान घेतिल्लो आसा तांणी उट्टू लोकांन केलेले कसन की म्हळ्यार ते गोपाल कृष्णाला सेव केलेले निमित्तान आज ही स्वामेल हस्त्यान तांकां अनुग्रह प्रसाद तांकां प्राप्त जाल्लो आसा. तशी अनेक हांगा लोक आयिल्ले आसाची आनी उरिले 3-4 दिवसाचे कार्यक्रम आसा. ते 3-4 दिवसाचे कार्यक्रम तशी करका. संबंध आमी सांगले स्वामीन मस्त संबंध सांगले मरे या. सो फाल्यां तुल्यान वडेर मठा संबंध दवरका की ना, हांग मुद्दाम संबंध दवरका, हांग मुद्दाम संबंध दवरका. हांग संबंध दवरल्यार दुःख ना म्हळें. फाल्यां संबंध दवरून घेवन हांगा हांव संबंध दवरका की ना म्हणून प्रश्न येताले. ताकाय आतां उतर दिता. आमी क्वेश्चन घालचे, आमी उतर दिवचे. अशीची तुमगेल्या जिवनाक तुम्ही क्वेश्चन घालका, तुमगेले क्वेश्चनाक खंयचे ना जे खंयचे दिवस तुमकां उत्तर मेळटा. सो अशीच एक जीवन करका. 50-50 वर्ष कार्यक्रम करताना मस्त क्वेश्चन मनान तुची क्वेश्चन हाडवसूचे, कशी हे करचे, अशी करून घेवन मन तशी करून घेवन आमी आतां मुखार येत गेले. ताका कुट्टुलोकाले सहकार प्राप्त जाल्ले निमित्तान कार्यक्रम बरे जाले. हेय भटकळ मुक्कामाचे कार्यक्रम अत्यंत बरे रितीन जाले म्हळ्यार एक संतोष घेवनूच आमी हांगातल्यान भायर सरताचे म्हळ्यार. अंतू मुखावेल दिवसांत अशी एक संबंध गुरुमठाचेर की कुलदेवस्थानाची की देवाचे संबंध अशीच दवरून घेवन तुमगेलें जीवन तुमी चलयत उराची. देव सगळ्यांक बरें घडोवो. तुमगेल्या घरांतू तुमी करता आसले उद्योग वेवसायांतू, आमगेल्या ह्या शाखा मठांतू, आढळीत मंडळी तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू अशीच नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी आमी देवाला एक प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु. मंगळूरचे कमिटीचे नरसिंह प्रभू आणि परशुराम शेणे आयलेची म्हूण आमकां संतोष जाल्लो आसा. तांणी परमपूजनीय गुरुवर्या लेगी मंत्राक्षद प्रसाद आशीर्वाद घेवका म्हणून विनंती करता. कुंबळे नरसिंह प्रभू माम, तशी परशुराम शेणे माम, बस्ती पुरुषोत्तम शेणे माम. आता 12 स्तोत्र पूजा प्रारंभ जाता. आस्तिक बांधवान पुरा हांगा उरनू तांतू भाग घेवचे. एक सान विनंती आसा. आज ही पूजा जाल्या नंतर प्रसाद भोजनाचे वाण आनी जाल्या नंतर थोडे वॉलंटियर्सांनी हांगा उरका फाल्ल्या दिसाचे तयारीचे पूर्वभावी थोडे काम उरच्या वचून लक्ष तुलसी अर्चनेचे पूर्वभावी थोडे काम उरच्या वचून थोडे वॉलंटियर्सान ते कोण दिवन वचका अशी विनंती आयिल्ली आसा. तुमगेले सहकार अपेक्षा करताची.
धन्यवाद.